स्वर्गींच्या बापा तुका अर्घ आनी वाखाणणी दिनवासनी तुका ह्या दिसा पासत दोनया. थँक्यू जीसस. जेजू तुका अर्घां दिता, तुका दिनवासता पळयतात मैं तुका अर्घ आनी वाखाणणी आनी दिनवासनी तुका दिता. स्वर्गींच्या बापा तुज्या पुता वरवीं तुवें आमचो कितलो मोग केलोय आनी जेन्ना आमी निचो घेता आमच्या जिवितान तुज्या मोगाची वळख घेवंक तुजो मोग अणभव करपाक आनी तुजो मोग तुज्या उतरांतल्यान तूं आमकां दाखयता. आमच्या मागण्यांक तूं कान दिता. आमच्या हुस्के खोती तुवें पयस केल्याय जेजू वरवीं म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता. कितल्या बरेपणान आनी सोबितायेन तुवें हे दीस रेतिरांतले आमी कांय नको दोनया. आमी कितें शिकोवंक सोदता ओ कितें आमी नको, पूण तूं जाणा आमकां कितें गरज आहा आनी तूंच आमच्या तोंडांतल्यान उलयता आनी आमकां शिकयता म्हूण तुका आमी आर्गां दिता आनी आमी सोत मानता हें भावार्थान. व्हरती वजापां मिलाग्र्यो आमी पळयतलीं म्हूण तुजें उतर सांगता. जेन्ना आमी तुज्या उतरान सोत मानता आनी सोत मानल्या उपरांत खरेंच आमी हें आमच्या दोळ्यांनी पळयता, एक्सपिरियन्स करता आमच्या जिवितान कशे भाशेन मिलाग्र्यो जाता, कशे भाशेन ओजापां घडटा तुजेर पातयोन म्हूण तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता. जेजू तुका आर्गां दिता तुज्या मोगा पासत. पवित्र आत्म्याचो सांगात तुवें आमकां दिलाय तुज्या एक एका उतराक आमी खात्रेन सोत मानता म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता. इतल्या दिसाचो रेतीर हो आयज जालो, जायती शिकवण आमी शिकली जें आमी नको आसलेलीं केन्ना ते पासून तूं आमकां आमचे दोळे उक्ते कोत्ताय भावार्थाचे म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. हें सेशन सुरू करचे आदी पळयत आत्म्या तूंच सगलें सांबाळून घे आनी तूंच आमकां शिकय जेजूचे नांवी आमेन. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. कशी हा थकल्यान खुशाल हात फाल्यां वयतात म्हणून हा खुशाल हात न्हू वयतात म्हणून फाल्यां ना वयता म्हणून खुशाल ना तेचेर खुशाल हा. वयता म्हणून खुशाल ना तर तुमी रावया तर आनीक एक वीक वसोंकूच जाय. प्रायोरिटीज आहा. सो नाका रावया तर आनी एक वीक. आसात तुमी तयार रावपाक आनीक एक वीक? हां आमकां टायम आहा. तूं रावता जाल्यार सांग म्हाका. तूं रावता ओत ना तें पयलें सांग. प्रायोरिटीज कोणाक आहा? ओके पूण खुशाल आमी जावंक जाय कित्याक आमी देवाचें उतर शिकल्या शिकता आनी जायतें आमकां सजमणेक आयलां न्हू वो येवपाचें आहा येयलां आनी चालू आहा येयत आहा आनीक आनी आनीक आमकां येयत आहा. पूण जें आमकां जी सजमणी नाहली हेज्या पयलीं ती आयज आमकां आनीक सजमणी मेवल्या. सो खुशालकायेन आमी रावता ही सजमणी आमच्या जिवितान एप्लाय करपाक रावता आमी रावना. आतां आमकां पयलें कितें जातालें दुयेंस बा येयत म्हणून एक आमकां भिरांत आसताली न्हू. केन्नाय थंड पियेत तान लागता थंड उदकाची लागता न्हू आमकां लागना. आनी आतां अशें दिसता की थंड थंड उदक पिवं अशें आनी त्या तानेच्या वखदार तर आमच्या फुडल्यान एक बरें फ्रिजींतलें उदक दिसती पडटा आमकां बरें आयस घालून आमकां पिवंक कशें दिसना दिसता न्हू. पूण पिवंक जेन्ना हांव निर्णय घेता हांव पियेता आतां तें थंड थंड उदक एक चिंतना येता आयसाक लागून थंडी जायत काय जाता न्हू. आतां म्हाका तान लागल्या थंड उदकाची पूण आतां हांव तें थंड उदक पळयतां आयस पळयतां. आतां आमी नॉर्मल सादें उदक ग्लासान घेता तेन्ना भायल्यान आमकां दिसता कितें वेपर कहो येता कहो साद्या उदकाक ना. पूण जेन्ना एक ग्लास पळयता थंड उदकाचो फ्रिजींतलें उदक जेन्ना आमी पळयता कळटा न्हू फ्रिजींतलें म्हणून. आतां तानेलेली हा वतान सावन आयल्या जाल्यार तें उदक म्हाका केन्ना काय पिवंक कशें जाता न्हू. ओके जाता तेन्ना आतां एक चिंतना येता हें पिवंक गावूं नाका पूण तान लागल्या
वय ताण लागलें जाल्यार तें सगल्यांनी चिंतूंक वेळ आहा. पूण तो येता न्हू, चिंतना येता न्हू, पियोंक नाका. आनी फाटल्या तेंपाक तर थोडे म्हयने फाटीं तर थोंड पियोन तर हांवें जायतो दीस थोंडायेन दीस काडल्या, तावो दुखोन दीस काडल्या, आनी कितें जावन दीस काडल्या. तें पियोंक जातलें? हो म्हाजो आवंडो हांव तोहोच पुतून घेवता. नाका सायबा, गरमूच हाड. थोंड नाका. कित्याक गेले पाटी थोंड पियोन म्हाका अशें जालां. तो सगलो उगडास येता येना येता. सो आनी उदक पिवपाक आनी उगडास जाय पडटलें थोंड, सायडीक ग्लास नाका. गरम हाड आहा जाल्यार तापलेलें उदक. गरम उदक पिवप वायट न्हू, बरेंच. पूण हांव थोंड कित्याक नाकारतां? कित्याक कितें आयलें म्हाज्या भितर? भिरांत आयली. थंडी जायत गाय. सो कसली भिरांत येता? थंडी म्हणजे एक दुयेंस न्हू. सो भिरांत कसली येयली म्हाका? थंडेची. आतां थंडी जावन आसा एक दुयेंस देवाचें ना. सो सैतानाच्या गजालीक म्हाका एक भिरांत येयली. सारकें जायना? थंडेच्या गजालीक म्हाका आतां भिरांत आयिल्ली. आतां आमी हिंगासरल्यान कितें शिकोन वेतात? देवाचें उतर कशे भाशेन चलोवपाचें जिवितान. सारकें? देवाचें उतर कशे भाशेन हांवें तें आतां म्हज्या जिवितान उजार करपाक जाय. सारकें न्हू? समजता? आतां देवाच्या उतरान हांव कितें शिकतां? म्हज्यान आतां खोडपा लागीं उलोवंक जाता. पयलीं जाणा आसलें खोडपा लागीं उलोवंक जाता म्हणून? कोण तर आमकां न्यूज घेवन पासून येयलो, तूं जाणा हांव खोडपाशेन उलयतां. कितें म्हणटलो लोक आमकां? पिशी जालें. कितें उलयता खोडपा लागीं? खोडपाक जीव आहा? ना. सो आतां आमी म्हणटा आमी शिकोन येयल्या रितीराक वचोन खोडपा कडेन उलोवपाक. हें शाणेपण पिशेपण लोकांचे नदरेन. काल शिकले न्हू आमी? मनशाची चिंतना देवाच्या मुखार एक पिशेपण. मनशाची जाणवाय देवाच्या मुखार एक पिशेपण. आनी देवाचें उतर, देवाची जाणवाय लोकां मदें जो संवसारी मनीस पळय जियेता ताच्या फुडल्यान एक पिशेपण. पूण जेन्ना देवाच्या उतराक लागून हांव तर देवाच्या उतरा पोरमेळें जियेता, संवसार म्हणटलो म्हाका पिसो. पूण हांवें दुका बरीच जावंक जाय ना. हांवें जावंक जाय खुशाल. हांव सारक्या ट्रॅकार आहा. कित्याक जरी तर म्हाका लोक म्हणना हांव पिसो, कित्याक देवाच्या उतराक लागून दुसऱ्या पिशापणाक लागून म्हणना हांव देवाच्या उतरा पोरमोणें. जें कितें आमी शिकता फकत देवाच्या उतरा पोरमोणें. जरी तर आतां हांव गांवांत वयतां आनी आमच्या घरा वयतां, आमच्या फ्रेंडा मदेकात वयतां आनी हांव म्हणटा, आतां जेन्ना परिस्थिती येता तेन्ना हांव म्हणटा आय कॅन स्पीक टू दीस मावंटन. आय कॅन कमांड टू दीस मावंटन. म्हाजी फ्रेंडां, म्हजी कलिग्स म्हाका म्हणटले तकली बा थिंगा दवरून येयल्यान कितें पडटा म्हणचे ना. हें कसलें शिकप? हें पिशेपण. पूण देवा मुखार हें कितें? शाणेपण. सो आमकां देवाच्या मुखार जें शाणेपण आहा तें करपाक जाय, गे मनशाच्या नदरेन जें शाणेपण आहा तें करपाक जाय. आतां म्हाका लोकांनी म्हाका बरो म्हणलेलो, शाणो म्हणलेलो जाय, हो देवान म्हाका शाणो म्हणलेलो जाय. पूण देव म्हाका केन्ना शाणो म्हणटलो? जेन्ना हांव देवाच्या उतरा पोरमोणें जियेतां, जेन्ना हांव देवाच्या उतरा पोरमोणें म्हजीं उतरां भायर काडटां, तेन्ना देव म्हाका म्हणटलो म्हजे नदरेन तूं शाणो. समजता? आतां तुमचेर थोल्लेलें आहा. तुमकां संवसारान शाणें म्हणोंक जाय वो तुमकां संवसारान पिशें म्हणोंक जाय. समजता? कन्फ्यूज जावया नाका. पिशी जावन या तर आतां आमी हिंगाच्यान. तशें ना, तशें म्हणना हांव. गमता तुमकां? सो जेन्ना आतां उदकाचें आमी उदाहरण घेतलेलें, जेन्ना उदक तें थोंड दिसती पडटा, म्हजे तकलेन भिरांत येता, म्हज्या मनान एक भिरांत येता, हें थोंड उदीक तर हांव पियेत जाल्यार म्हाका जातली थंडी. सो हांव तें उदक सायडीक काडटां. उदक वायट म्हणून हांव सायडीक काडटां, वो म्हज्या मनान आतां ती वायट चिंतना आयल्या म्हणून हांव उदक सायडीक काडटां. चिंतना आयल्या म्हणून. पूण दिसण्यान म्हाका कितें दिसतलें? उदक बरें न्हू. म्हाका सोजमोन येयना की म्हजी चिंतना रॉंग आहा म्हणून. हांव म्हणटलें थोंड उदक वायट. समजता? सो आमी सैतानाच्या फोटेक फसतां जेन्ना आमकां स्वताची खबर आसना. खरें म्हणशी जाल्यार स्वत म्हणजे कितें? द ट्रूथ इज उदीक वायट न्हू. म्हजी चिंतना जी म्हाका सैतान घेवन येता ती वायट. समजली? समजता? सो ते भाशेन जेन्ना उदक तें आयसाचें जावं
उदक तें बेश्टें सादें जावं ओ उदक तें बेश्टें बरें जावं गरम उदक जावं. पूण म्हजी चिंतना कितें आसूंक जाय, म्हजे कुडीवर सैतानांक दुयेंसाक पिडेक कसलोच अधिकार ना. जरी तर म्हाका दिसता हें थंड उदक पिवंक, हांवें पिवचें. सारकें हो सारकें न्हू. म्हाका तर आवडो येता, म्हाका मातशी ताण लागला, हांव फिजिकली मातशें थकलां, म्हाका बरें रिफ्रेश जावंक जाय, बरें म्हज्या जिविताक बरें म्हज्या जिवाक दिसोंक जाय, आनी म्हाका तर दिसता हें उदक हांव पिवंक शकता, हांवें हें उदक पिवंक जाय. पूण जरी तर हांव ह्या आयसाक लागून, थंडायेक लागून, सैतानाच्या फसवण्यांक लागून तर हांव चिंतता हें उदक म्हाका नाका, कितें जातलें? हांव सैतानाच्या फटीक म्हजे कान उक्ते कोत्ता. ईव कशे भाशेन फसली. सैतान फटी घेवन येयलो हो येवंक ना. कितें सांगलें सैतानान? खरेंच तुमकां देवान सांगलां सगल्या झाडाचें फळ खायनाका म्हणून. पूण देवान तशें सांगलेलें? देवान कितें सांगलेलें? सो सैतान चुकलोलो. सैतानान सारकें आयकोंक नासतलें म्हणटा देवाचें उतर. तो कितें जालें थिंगा? कितें कोत्तालो? भिरांत क्रिएट कोत्ता म्हणचे तिका आपल्या कन्वर्सेशनान असो तुमी पळयला एक पायथन आसता कहो मनशाक पळयलो डायरेक्ट घेवंक जाता मनशाक पायथनाक. कहो कितें कोत्ता तो? कितें म्हणटा तेका? वेडो. चोवन रावता. तेनू सुरवातेक जेन्ना तो मनशाक गोड दोता तेन्ना तो कितें जाता पयलो? डायरेक्ट घेवंक वयता तो मनशाक. पयलो तो मनशाक सारको बांदून घेता न्हू. सारको मनशाक पयलीं बांदता. ते बांदिना जाल्यार मनशाक घेवंक जाता, मनीस धांवोन वयतलो. सो तेजो कितें आहा वेपन, तेजी मोत कितें आहा? पयलो आपूण ताका सारको आपणाच्या सारको कितें म्हणटा ताका बांदून घेता? कितें म्हणटा गो? वेडो घालता. ओके सोजमोलें पूण तुमकां न्हू. तो डायरेक्ट घेवना. तो सारको पयलो असो ताका मनशाक करून घेता आनी मागीर जेन्ना मनीस ओस्कोत जाल्या उपरांत ताका घेवता. सारकें? टिवीन पळयलां तुमी आसतलें. रियल पळयलां जाल्यार हांव नको, पूण हांवें टिवीन पळयलां. ओके. सो हे भाशेन तो कोता. तो सैतानाचें काम मातशें हेच भाशेचें आहा. पयलो तो तुका आपणाच्या उतरांनी घुस्पायता. एक तेणें डायरेक्ट सांगोंक ना तुवें तें फ्रूट झाडाचें हाडल्यार जाता, देवाचें आयकोनाका. तुमी हाडल्यार जाता कित्याक तुमी तें हायशी तुमी देवा भाशेन जातेली. डायरेक्ट उलोवंक येयलो काय पयलें तेणें बासाबास केली, सारकी फ्रेंडशीप जाली. आतां तुमगेर कोणूय तर सोयऱ्यां जावं कोणूय तुमगेर येता तुमचीं फ्रेंडां. केन्ना केन्ना आमी ही रेतिरान पासून फ्रेंडां जातात न्हू. जाता हो जायना. मागीर एकामेकाचो एड्रेस दितात आमी. सारकें? येतात आमी देवाचें उतर शिकोवंक पूण हिंगा फ्रेंडां जातात. कांय वायट ना. फ्रेंडां केली म्हणून कांय प्रॉब्लम कांय ना. पूण म्हजो फोकस शिफ्ट जावंक जायना. केन्नाय आमी जाय ती आमची प्रॉब्लमां घेवन हिंगासर येतात. सारकें? आनी आमकां मनशाक कितें सोयी आहा? कोण तरी मेवचो सगलें ताका सारकें डेटा शिफ्ट करपाक. येसो न्हू ट्रान्सफर करूंक जाय आमकां. तेन्ना आमकां अशें दिसता बरें दिसलें कोणाक तरी सांगलें. आनी आमी हिंगासर येतात आनी आमची प्रॉब्लमां कोण फ्रेंड जाल्यार ताका सगलें सांगतात. समजलें? आतां तो फ्रेंड कोणें पळय प्रॉब्लम आयकला तो आतां त्या मनशाचे प्रॉब्लम चिंतता, देवाच्या उतराचेर शितीर ना. सो आमी हिंगासर एकामेका कडेन दोस्ती करून एकामेकाचे प्रॉब्लम सांगपाचे वो एकामेकाक देवाच्या उतरान वाडोंक आनी चोडोंक आदार दिवपाचो. हें कित्याक लागून म्हणटा? हांव म्हणना हिंगा घडटा. फॉर एग्जाम्पल आय एम सेयींग. सो जेन्ना आमी आतां फ्रेंडां जालीं घोडेक. फ्रेंडां जाल्या उपरांत एकामेकाचो एड्रेस आमी आयज स्टे हांगा रावता, हांव थिंगा रावता, लागीं केन्ना यो. सो तो मनीस जो तुका हिंगासर मेवला फर्स्ट टायमाक तुज्या घरान येता, खंय बसता? डायरेक्ट रुमान घुसता? खंय बसता? हॉलान बसतलो न्हू. मागीर तूं च्या करूंक वयता, च्या वाडटा, बसता. हॉलान बसून खबरो जायना? ओके. सेकेंड टायम येता. मागीर तो तुजो फ्रेंड खंय पावता? किचनान. पावना किचनान? तूं च्या शिजयता, ते फ्रेंड कोण येयला कोपान घालता. आनी केन्ना केन्ना हॉलान नाका किचनान उबी रावन खबरो मारीत च्या पियेतात. सारकें? केन्ना जाता? हें फस्टूच दिसाक जाता? थोडें थोडें करून तो फ्रेंड कोण पळय हॉलान बसतात ते फ्रेंड मागीर पावले किचनान. मातशा वक्तान पावलें, चल बसया खबरो मारया.
बसली बेडरुमान बसली खबरो मारीत कित्याक हॉलान आनी कोण बसला. मागीर मागीर म्हणटा हें फ्रेंड हांव रावतां. मागीर रावना. मागीर मागीर म्हणटा रावतां लेट जाला. राव गो तूं आयज वचनाका लेट जाला न्हू तूं राव. रावलें. दुसरो दीस येयलो आयजय म्हाका ऑफ आहा आयज रावता तो राव. वय राव 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 राव. तोय दीस रावली. कितें जाता इल्लें 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 करून घरान भितर घुसता. किचनान घुसलीं रुमान घुसलीं रावलीं. सारकें जाता न्हू अशें. मागीर मातशें वखदान मागीर चड बरी क्लोज जाल्या उपरांत मागीर एक ना एक दीस मातशें कितें तरी जाता. मागीर फेस्त. मागीर एकामेकाक वळखनान. सारकें अशें जाता न्हू आमच्या संवसारान. सदां जाता म्हण ना पूण केन्ना तरी जालां आसतलें. जाता जाता म्हणटा कोण तरी फाटल्यानसान जाला घडलां आसतलें न्हू. ओके ओके. सो सैतान जेन्ना फोटी घेवन येता तो डायरेक्ट पॉयंटार उलयना. कित्याक तो डायरेक्ट पॉयंटार येयलो म्हणजे आमी ताका पयलेंच हॉलान सावन धांवडायतेली भायर. समजलें हांव कितें सांगूंक सोदता. सो जेन्ना तो डायरेक्ट येता तेन्ना तो पयलो फ्रेंड कसो जातलो खबरो उलयतलो घुसपण्यो घालतलो. हाराक कहो पयलो आमी सरपाक पयलो तो तुका सारको बांदून घेता मागीर तो घेवता. डायरेक्ट घेवता ना. हे सैतानाचें काम हेच भाशेन आहा. तो पयलो येता मातश्यो फोटी घेवन मागीर मातसो आनीक जिवितान रीक करतलो मागीर मातसो आनीक जिवितान भितर सोदतलो. मागीर कितें जाता हांव देवाचें उतर पयस 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 वयता. कित्याक म्हजे कान हांवें कोणाक उक्ते केले आतां सैतानाक. म्हजे कान हांव सैतानाक आतां इल्ले 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 करून उक्ते करीत आहा. जितलें हांव सैतानाचीं उतरां आयकतां ह्या अध्यासान तितलीं देवाचीं उतरां म्हज्या कानांसान भायर वयता. जोरी तर दीस आनी रात हांव देवाचें उतरूच आयकतां आनी देवाच्या उतरानूच तर म्हजें मोत आनी म्हजें काळीज आनी म्हजें मन म्हजें जिवीत तर हांव भरतां. सैतानाच्या उतराक हांव इमिडिएटली रेकॉग्नायज करता हो ताळो देवाचो न्हू. कित्याक हें देवाच्या उतरा पोरमोणें न्हू. हे भाशेन देवाचें उतर हांवें सजमोन घेवंक जाय. जेन्ना कोण येता आनी म्हाका कितेंय फोटी सांगून म्हाका घुसपाक सोदता जाल्यार ही फोट जी आहा हांवें सजमोंक जाय. ही उतरां पोरमोणें आहा ओ ही उतरां भायली आहा. ही उतरां भायली आहा इमिडिएटली हांवें ती नाकारूंक जाय. पूण जोरी तर ही उतरां पोरमोणें आहा म्हज्यान ती मानून घेवं येता. जायते फावटी आमकां जें उतर खबर नासता जाण आसलेलो मनीस कडेन आमकां येवन शिकोवंक शकता. पूण आमी ती भावार्थान मानून घेवची. कित्याक उतरान हा ओ ना तें पयलें पोवचें. ना पासून जाल्यार आमी चॅक करूंक जाय उतरान हा ओ ना. आहा जाल्यार आमी ती भावार्थान बरें बरें म्हणून चिंतोन तें आमी मानून घेवंक जाय. जोरी तर ती उतरां पोरमोणें ना कॅन्सल इट एट द सेम टायम. समजता. सो जेन्ना सैतान एवेक नाडपाक येयलो तेन्ना पयलो कितें जालो खरेंच देवान सांगलां सगल्या झाडाचें खायनाका म्हणून सांगोंक ना. पूण देवान म्हटलेलें सांगात न्हू सांगलेलें सांगोंक ना. देवान कितें सांगलेलें एकूच रुखाचें खायनाका. सारकें. पूण तें सांगच्या पयलीं देव कितें म्हणटा सगले खायात. पयलें कितें सांगता सगले खायात पूण एकात मोदें आहा त्या झाडाचें खायनाका. आतां ही गजाल एवेन आयकलेली आदामान आयकलेली. सारकें. पूण ही गजाल सैतानान आयकोंक नाहली. आयकोंक नाहली आयकलेली. सैतानान कितें आयकलेलें सेम आयकोंक ना. आतां हांव तुका कितें सांगता तेंच ती आयकता न्हू. हांव तुका कितें सांगता तेंच युट्यूबार कोण ऑनलायन आहा ती आयकतात न्हू. ओ ती दुसरें कितें आयकतात सेम आयकता न्हू. सो जें आदाम आनी एवेन जें आयकलेलें सेम सैतानान आयकलेलें. सो देवान कितें सांगलें सगल्या झाडाचें खायात पूण एकाच झाडाचें खायनाका. पूण आतां हो जेन्ना पळय तिका नाडपाक येता तेन्ना हो कितें म्हणटा हाय म्हणटा. सुरवातेक कितें म्हणटा तो खरेंच देवान सांगलां खंयच्याच झाडाचें खायनाका. कितें गो जेनेसीस 3 फर्स्ट ऑनवर्ड्स गो KJV. No, KJV go. Yes. Now the serpent was more subtle than any beast of the field. तो म्हणटा सारको कितें आहा कोंकणीन शिटूक 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 म्हणजे कितें सारको शिटूक. तो शिटूक तर तो आहा
जाल्यार तेणें देवान कितें सांगलां तें सारकें आयकोंक नाका आहलें, आयकलालें तेणेन. आतां समज शिटूक मनीस सारकें आयकता काय बेश्टो बाबडो कोण आहा तो सादो आयकतलो. तेका लागून हें आमी म्हणटा हें सारकें शिटूक बरयलां तें कित्याक बरयलां आमकां सोजमोंक, तो कशे भाशेन येता पळय तो आमकां नाडपाक. समजता तुमी. सो हांगा कितें बरयता, जो एक सोरोप आहलेलो तो सारको शिटूक देन एनी बीस्ट ऑफ द field which the Lord God had made. And he said unto the woman, had God said, you shall not eat of every tree of the garden? कितें म्हणटा, देवान सांगलां you shall not eat, कितें बरयलां हिंगा, every tree. पूण देवान every tree म्हटलेलें, देवान every tree म्हटलेलें. कितें म्हणलें हिंगा देवान, did God said you shall not eat of every tree of the garden, but did God said that? No. Go down. And the woman said unto serpent. It means what? ती शेरपेत सोरपा लागीं बासाबास खमेस कोत्ता. पूण देवान म्हणलेलें, तशें म्हणलेलें, इमिडिएटली तिणेन सोजमोंक जाय आसलेलें, देवान अशें म्हणोंक ना, हो देवाचो ताळो न्हू, नाकारूंक जातालो न्हू. पूण जेन्ना आमी वायट गजाल्यांक जेन्ना आमचे कान दिता, आमचो इंट्रस्ट दाखयता, सैतान आमकां फसयता. कोणूय तरी येवन आमकां कसल्यो संवसारी खबरो सांगता, संवसारी फासाक घुस्पायता, इमिडिएटली ना करात. कित्याक ज्यो भायल्यो खबरो ज्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे ना, त्यो आमच्या फायद्याक ना. त्यो खबरो येता आमचो नाश करपाक. उतरा प्रमाणे जें कितें ना तें इमिडिएटली हांवें नाकारूंक जाय. जें उतरा प्रमाणे हा तें हांवें स्विकारूंक जाय. समजता. आतां तो म्हणटा देवान खरेंच सांगलां तुमी फ्रूट ऑफ गो द फर्स्ट वर्स. वयरोस हां वेट. Had God said you shall not eat of every tree of the garden? आता ती कितें म्हणटा पळोवया. उया सकल. And the woman said unto the serpent. Now who is speaking through serpent? Yes, सोरपा उद्देशी कोण उलयता? सोरपांतल्यान कोण उलयता? सैतान. We may eat of the fruit of the trees of the garden. कितें म्हणटा ती? आमी खावंक शकता म्हणटा गार्डनांतल्या झाडांचे फ्रूट, बट म्हणजे कितें? पूण कंडिशन आहा. पूण फुडलें सांगता ती. म्हणजे एक खबर नासली देवान कितें सांगलेली ती नॉलेज? खबर आसली, खबर नासली. आतां आनी कोणीय तर म्हणत ना पूण कमांड दिलो देवाक, एका आदामांक सांगलेलें न्हू. आदामांक सांगलेलें, तिका कशी खबर आसतली? पूण आतां आन्सर कोण दिता? आदाम दिता वो ती दिता? सो तिका खबर आसलेली. सो तिका तर ती नॉलेज खबर आसलेली, इमिडिएटली तिच्या नाकारूंक जातालें तेजें उतर? जातालें न्हू. पूण पळय कशें जाता. बट ऑफ द, ती म्हणटा आतां, बट ऑफ द फ्रूट ऑफ द ट्री वीच इज इन द मिड्स ऑफ द गार्डन. गार्डनाच्या मोदेकात जें पळय झाड आहा त्या झाडाचें फळ खायनाका म्हणलां. सो तिका क्लियर नॉलेज आसलेली देवाच्या उतराची. आयज म्हाका आनी तुका देवाच्या उतराची सारकी क्लियर नॉलेज आहा वो ना? वो शिकतात न्हू आमी. पूण जें कितें आमी शिकता पासून जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत सदांच तें लागू करून घेता. वो कोणूय येता म्हाका कसलोय रिपोर्ट घेवन आनी हांव तें स्वत मानता. हां जाता न्हू. आमी रिपोर्ट स्वत मानता. एवेन कितें केलें सुरवातेक? सेम केलें न्हू. कितें स्वत मानलें? तो पळय कितें उलोवंक येयला तें स्वत मानलें. तुवें केन्ना ताका नाकारूंक जातालो? सुरवातेकूच खरेंच देवान सांगलां तुमकां खंयच्याच झाडाचें खायनाका म्हणून. पूण तशें सांगलेलें. सो हो ताळो देवाचो न्हू. सारकें. तेंचें काम कितें? कोणा लागीं उलोवपाचें? फकत देवा लागीं. देव येतालो न्हू तांचे कडेन उलोवपाक. ओके. ती कितें म्हणटा आतां? ना. बट ऑफ द फ्रूट ऑफ द ट्री वीच इज इन द मिड्स ऑफ द गार्डन गॉड हॅड सेड यू शॅल नॉट ईट ऑफ इट, neither shall you touch it. But God never said you shall not touch it. ही आतां आपणाचें सांगता. ही आतां आपणाचें सांगता. पयलो कान दिता. आमी केन्नाय उलयता आमी खंयी पावतात न्हू. पावना आमी.
उलयता उलयता खंयसरूय पावता आमचें कन्वर्सेशन. कितें घडोंक ना ते पासून आमी केन्नाय उलयता. उलयता उलयता त्या फ्लोवान आमकां तें गमना. घडलां अशें? उलयता उलयता आमी खंयूय पावतात. घडोंक ना ते पासून आमकां जावंक शकता न्हू, जालां आसतलें. कितें उलयता आमी आमची तकली उलयता. हय घडलां आसतलें, म्हणलां आसतलें, सांगलां आसतलें. जाणा आमी गॅरंटीन सांगलां हो सांगूंक ना आमी नको. पूण आमी कितें म्हणटा, घडलां आसतलें, जालां आसतलें, वय दिसता, ना दिसता, करिना आमी? करता आमी, येत तें सगलें. Okay, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, you shall not eat of it, neither shall you touch of it, lest you die. तुम्ही तर खायशात जाल्यार, आतूय लायशात जाल्यार तुम्ही मोत्तेल्यात. पूण देवान सांगलेलें तुम्ही खायत जाल्यार मोत्तेली म्हणून? देवान सांगूंक नासलें तुम्ही खायत जाल्यार तुम्ही मोरतेली म्हणून? खाय नाका म्हणलेलें, खायत जाल्यार तुम्ही मोत्तेली सांगलेलें. God said that. God said. Okay, go, Genesis 2. It's there, no, in Genesis 2. 2:1 was when God said. 2 or 1. God gave them. Okay, Genesis 2, 15 onwards. Go 15 onwards. And the Lord God took the man and put him into the garden of the Eden to dress it and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely, go down, you may freely eat, but, go down, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat of it, for in the day that you eat thereof you shall surely die. Did God said they will die if they eat? God said no? Yes or no? According to the word of God, God said it. God said, you shall surely die. So many years we are reading the Bible, but we don't know these minor things what God said. Understood? Okay. Okay, now go back to Genesis. Now confirm, no? God said, if you eat, you will surely die. Go back to Genesis 3. Okay, go up, fifth one. Go up, fourth one. This one only, 5. For God do know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened and you shall be, no, go fourth one. Yeah. And this, go up, third one. Sorry for the trouble. Go up, go down. Okay. But the fruit, now the woman is telling to the serpent, to the evil one. What she's telling? We can eat any of the tree, but not that one tree which is in the middle. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, you shall not eat of it, neither shall you touch it. Did God said you should not touch also there? Did you see any? You should not touch it, God said? God what he said? Lest you will die. Surely you will die. God said no. God never spoke about you shall not touch it. If God gave the command that you shall not eat from that particular tree, why they will go and touch it? Obviously they will not touch it, no? Because God commanded. If God said don't eat, then why purposefully I have to go and touch it? For what purpose? I wanted to give one more example. It's okay. You shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. So is this correct what she said? That we will die? No, except this. Otherwise, okay? If you eat, you will surely
die. And she said, if we eat that particular, the tree which is there in the, जी मोदेका जी झाड हा त्याचे फळ खाय जाल्यार तुमी मोत्तेली. हे सारकें सांगलें तियेन. ओके, आतां कितें जाता? Go down, 4th verse. And the serpent said unto the woman, you shall not surely die. Jenna Eve sangta, go up, keep that 4th and 5th verse together. 4th and 5th, 4th and 3rd verse together. Okay, wait. Now, anga Eve kire munta, God said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. But what God used the word, you shall surely die. But Eve did not using that surely die, but she's just saying, lest you die. But what the serpent is telling, you shall surely die. The serpent is using the exact word of God. Understand? But Eve is not saying that. But the serpent was very subtle, very carefully he must have heard what God said. Now is he playing with Eve to take her in his trap? Yes or no? In the same way, devil is trying to put a trap around us, and when we give our ears to him, एक शैतान आमकां एक ट्रॅप एक कितें म्हणटा ना एक ट्रॅप कसो उंदीर ट्रॅपान वचना उंदिराक एक आमी ट्रॅप घालना होय लातेर म्हणजे तो उंदराचो लातेर जालो पूण एक ट्रॅप कसो घालता नुस्त्याक कशें जाळ घालता तसो तो एक अशें आमच्या भोंवतणी जाळ घालता जेन्ना हांव आयकता आनी तेच्या उतराक कान दिता हांव त्या जाळान तेच्या फसतां आनी सेम जाता ते भशेनूच तो येता तेणेन आपणाचो जे कितें पळय नेचर आहा न्हू फोटी मारून फसोवपाचो तो बदलोंक ना तेजो समजता ते शैतानाचो नेचर बदलोंक ना फोटी मारून फसोवपाचो तो आजुनूय तेच कोत्ता फोटीचोच सांगात घेता कित्याक तेजो नेचर जावन आसा एक फोट देव जावन आसा एक सोत आनी शैतान जावन आसा एक फोट तेका लागून कसलीच गजालीक आमी फोटीचो सांगात केन्नाच घेवचो न्हू कित्याक फोटीचो बापूय कोण म्हणटा शैतान ताका आमचो बापूय करूंक जाय आमी कसलेच परिस्थितीन सो कसलोय सिट्युएशन आसूनी कितेंय प्रॉब्लेम आसूनी आमी फोटीचो सांगात घेवंक जाता आमच्या जिवितान जरी तर आमी घेता शैतानाक आमचो आमी बापूय करता कित्याक देवाच्या उतरान बरयलां शैतानाचो फोटीचो बापूय जावन आसा शैतान सो जेन्ना आमकां फोटीचो आदार घेवचो पडटा आमी एक पॉज घेवन चिंतूंक जाय की फोटीचो बापूय कोण जेन्ना म्हाका गमता फोटीचो बापूय शैतान आनी फोट म्हज्या तोंडांतल्यान येवंक जाता सो पूण म्हाका खबर आसपाक जाय न्हू फोटीचो बापूय शैतान कसलीय परिस्थिती जावनी कसलेंय सिट्युएशन जावनी आमी सदांच जाणांक जावपाक जाय की फोटीचो बापूय जावन आसा शैतान कितल्या जाणांक खोशी आहा शैतानाक बापूय करपाची सो फोटीचो सांगात घेतली आनी केन्नाच तरी कसल्याच परिस्थितीन घेवंक जाता गे तुकाय जाता आर्गा जेजूक ना ओके बट ऑफ द फ्रूट ऑफ द ट्री आतां ती म्हणटा आमी हात पासून लायत जाल्यार आमी मोत्तेली आतां हो कितें म्हणटा एंड द सर्पंट सेड अनटू द वुमन यू शॅल नॉट शुअरली डाय बट डीड गॉड सेड यू विल शुअरली डाय surely die you will surely die God said the day you eat it you will surely die आता हांगा शैतान कितें म्हणटा सर्पाच्या रुपान आयला तो you will surely not surely die खरेपणीच तुमी मरची ना देवान म्हटलेलें खरेपणी तुमी मरतेली वो म्हणटा खरेपणी तुमी मरची नान कोण कोणाच्या उतराच्या आड उलयता आतां शैतान देवाच्या उतराचेर आड उलयता एवी खबर आहा देवान म्हणलेलें तुमी मोत्तेली एवी खबर आहा न्हू सांगता न्हू ती मोत्तेली म्हणून थर्ड वर्सान ती म्हणटा न्हू देवान जाल्यार आमी मोत्तेली म्हणून यू वील डाय येसो न्हू ती जाणा आसलेली पूण आतां तर हो म्हणटा तुमी खरेंच मरची ना त्या वेळारच बंद करूंक जायनासलें तेजें उतर आयकपाचें जातालें आमी फसता हे भशेन आयकत वयतात गमता आमकां ह्यो फोटी म्हणून तरी आमकां इंट्रस्ट आसा सांग मागीर कितें जालें मागीर कितें जालें अशें जालें अशें म्हणलें हे भशेन खबर ती करिना आमी आनीक आमकां उतराच्या आड आहा त्यो गजाली आयकत रावंक जाय आमकां तोंड येयना तें बंद करपाक पूण करूंक जाय आमी बंद
नाजाल्यार कितें जाता? सैतान आमच्या जिवितान राजा जाता. जायना? सो कोणाचेर थल्लेलें आहा? म्हजेर थल्लेलें आहा. फॉर गॉड डू नो दॅट इन द डे you eat thereof, then your eyes shall be opened and you shall be as gods, knowing good and evil. समजता? कित्याक हें तेजें आतां तो कितें पळय म्हणटा, तुका गोमतेलें बरें आनी वायटाचें गिन्यान तुका येतलें. पूण हें सारकें येतलें. तें फळ कसलें आहलें? गिन्यानाचें, बरें आनी वायटाच्या. पूण सारकें ती खबर, ही खबर तो सारकें सांगता. पूण पयलें तेणें कितें म्हटलें? तुमी मोरची ना. सो सैतानाक खबर नासली ज्या दिसा देवाचें उतर मोडटेली हांव जातलो तेंच्या जिविताचो धनी आनी राजा. जाण आहलोलो? हां. ते सैतानाची दुस्मान काय कोणा कडेन आहा? मनशा कडेन आहा काय देवाच्या उतरा कडेन आहा? उतरा कडेन आहा. तो आतां एवेक हेट कोत्ता म्हणून एवेशीन येयलोलो काय जे उतर जे एवेक आनी आदामांक जे देवान दिला तें चोरून व्हरपाक येयलोलो. समजता? आतां आयज तुमी 3-4 दीस जाले जायतें देवाचें उतर आयकलां. समजो नाकात तुमी तो तुमकां येवचो ना म्हणून उतर चोरपाक. तो येतलो पूण तुमी तेज्या उतरांक कान दिवंक जावो. गोडेक कसो येवंक जाता? उदाहरण घेवया. एके भाशेन येवंक जाता तर तुमी घरा वयतात गोडेक तुमकां कितें एक सिम्टम्स कुडीन दाखोवंक दीस मे बी यू वील सी सम सिम्टम्स इन युअर बॉडी. तुमचे कुडीन तुमी कसले एक सिम्टम पळयतले. कितें तरी एके भाशेचें जर आतां तुका कितें तुका त्रास जाता जिवीत कुडीन तुज्या गोडेक तुज्या जिवितान घरा वयतात एक कसली फोडाफोड तुज्या कुडीन कमेस जाली. आमी म्हणूं येता 4 दीस देवाचें उतर आयकलें कित्याक हें म्हाका घडलें? ही चिंतना येवंक जाता? पॉसिबल हा येवपाक? पॉसिबल हा येवपाक. आतां म्हजेर थोल्लेलें आहा हिंगा एवेन कितें केलें? स्विकारून घेतल्यो त्यो फोटी. तशे भाशेन म्हज्यान ती फोटी स्विकारूंक जाय वो हांवें तोंड उक्तें करून ते दुखी कडेन उलोवंक जाय. दुखी कडेन उलोवंक जाय. हे भाशेन करूंक जाय एवेन केलां तशें वो जेजून केलां तशें उतर देवाचें उलोवंक जाय. आमकां एवेक फॉलो करूंक जाय वो आमकां जेजूक फॉलो करूंक जाय. वो आमकां आनी कोणाक फॉलो करूंक जाय? कोणाक फॉलो करूंक जाय आमी? जेजूक. जेजूक जेन्ना सैतान नाडूंक येता जेजू कितें उलयता? कोणाक म्हटलें तें? सैतानाक. कोणाचे वयल्यान उलयतालो सैतान? कडसर सैतानाक म्हटलें पूण केन्ना? दोंगरार? हां ओके येस करेक्ट. पेद्रूक म्हणलें. पेद्रू जेन्ना येता बापाचें जेन्ना येवजण कोमेस जावपाचो वेळ लागीं पावता तो म्हणटा आपूण तुका दिवचो ना वचपाक. कितें म्हणटा जेजू? कडसर सैताना. कडसर सैतान आमच्या पेद्रूक सैतान म्हणटा तो जो पेद्रू वयल्यान जो सैतान उलयता तेका म्हणटा तो. समजता? बट आय वॉज आस्किंग अबाउट मार्क 4 मॅथ्यू 4 सॉरी डोंट गो देर आय विल जस्ट फिनीश दीस. हांव म्हणटालें कितें जेन्ना सैतान जेन्ना जेजूक नाडूंक येता तेन्ना जेजू उलयता देवाचें उतर बरयलेलें आसा म्हणटा तो. सो जेन्ना सैतान म्हाका नाडूंक येता जी दूख म्हाज्या कुडीन घेवन जी फोडाफोड म्हाज्या कुडीन घेवन तो येता तेन्ना हांवें कितें म्हणूंक जाय? बरयलेलें आसा जेजूच्या गायांनी म्हजी पेखवणी जावपाची आसा. फुडल्या म्हयन्यान जेन्ना हांव हिंगासर रेतिराक येतलो तेन्ना म्हजी पेखवणी फोडाफोड बंद जातली. जाली? इट इज गूड दॅट यू आर सिटींग इन फ्रंट. ओके सो आतां आमी कितें म्हणूंक जाय? जेन्ना फोडाफोड कोमेस जाली कुडीन म्हजे धर फॉर एग्जाम्पल म्हणया आमी म्हणूंक जाता फुडल्या म्हयन्यान सारकें कंप्लीट हिलींग जातलें. ह्या फाटी कितें तरी मातशें उणें जालें दिसता. सो फुडल्या म्हयन्याक जेन्ना हांव वयतलें तेन्ना म्हजें कंप्लीट हिलींग जातलें. सो म्हयनो बरी फोडाफोड घेवन रावया ना? कितें म्हणपाचें आमी? म्हणटेली सोगली सोत मानून ते फुडल्या म्हयन्याक रावतली. रावंक जाता फुडल्या म्हयन्याक? वो सोत गोमला तें सोत उलोवंक जाय.
सोत उलोवंक जाय. आतां पळय कितें म्हणटा हांगा, गॉड फॉर गॉड डू नो दॅट इन द डे यू ईट देर ऑफ देन युअर आयज शॅल बी ओपन अँड यू शॅल बी एज गॉड. आतां हितून मिक्स केल्या ताणें. तो म्हणटा नोईंग गूड अँड इवल. हें करेक्ट आहा? कितें देवान म्हटलेलें, गिन्यान्या बऱ्या आनी वायटाच्या गिन्यान्याचे फळ ते तुमी खायशात जाल्यार तुमी मोत्तेल्यात, सारकें. पूण जेन्ना हांगा कितें म्हणलां, यू शॅल बी एज गॉड्स. इज दीस करेक्ट? हां, एड कोत्ता, आपणाच्यो फोटी मातश्यो घालता, स्वतूय मातशें घालता आनी तो आमकां दाखयता. एग्जाम्पल हांव तुमकां दितां. सो तो आतां कितें आख्खें सोत उलयता काय इल्ले आपणाचे फोटी मिक्स घालता? सो फोटी मिक्स येता, सोत इल्लें मातशें येता. आमकां कितें दिसता, हें सोत मातशें दिसता आयकोलां कशें, अशें सांगलेलें देवान बरें आनी वायटाचें. पूण मागीर आमी खंय नेणार जाता हें वाचपाक, यू शॅल बी एज गॉड. आतां देवान मनशाक आपल्या सारकिलो रोचलोलो वय, पूण हांगा सैतान कितें म्हणटा, तुमी जातेले देवा भाशेन. मनीस देवा भाशेन नासलो मागीर ही फोट न्हू वय. पूण हिंगा ताणें सोत लायलें. हां, सो इल्लें सोत इल्ली फोट, इल्लें सोत इल्ली फोट. वोद्दो कायदो वोद्दी कृपा देवाची. करिना आमी मिक्स? कितें जालें गे? सांग सांग, कितें कळ्ळें तुका? हिंगा मायक दिता, सांग. ताका लागून हय, कितें हांसोंक येयलें? कित्या लागून? कितें सोजमोलें? आमकांय सांग न्हू, तूं कितें सोजमोलें तें. स्वतानी फोटीचेत? ओके. सैतान जेन्ना फोटी घेवन येता, इल्लेशें सोतूय घालता. त्या सोताक लागून हांव फोट वळखोंक पावना. आतां हिंगा तो म्हणटा, तुमी यू शॅल बी एज गॉड. बट मनीस देवा भाशेन नासलोलो? आहलोलो न्हू. देवान मनशाक लेट इन 1:26 कितें म्हणलां? गो जेनेसीस 1:26. And God said, let us make man in our image after our likeness. So are we like God? Yes. आता कितें म्हणटा सैतान थिंगासोर? तुमी देवा भाशेन जातेल्यात ते फळ खाल्ल्या उपरांत. आमी मनीस देवा भाशेन नासलेली, ईव नासलेली देवा भाशेन. देवान म्हणलेलें कितें? लेट अस मेक मॅन इन आवर इमेज आफ्टर आवर लायकनेस. आपणा सारकिलो आमकां देवान रोचल्या. आनी वो फोटीचो सैतान जेन्ना येता आमकां म्हणटा, तुमी ते खायत जाल्यार एवेक म्हणटा तुमी जातेले देवा सारकिले. आमी देवा सारकिले जावपाक फ्रूट खावन जातेले, ते फळ खावन बरें आनी वायटाचे, ओ आमी देवा भाशेन ऑलरेडी आहलोली. आमी ऑलरेडी देवा भाशेन आसलोली. पूण आतां आमकां ही फोट म्हणून कित्याक गमना? कित्याक तो येता आनी इल्ली फोट इल्लें सोत, इल्ली फोट इल्लें सोत घालता आनी आमकां दिसता हें सगलें सोत. पूण जोरी तर म्हाका देवाच्या उतराचे सारकी तर गिन्यान आहा, नॉलेज आहा, म्हजो नाश करूंक जाता सैतानाचे फोटयेन? ना. आतां दूद आसता सारकें प्युअर, तें इल्लोसो तुमी लिंबाचो थेंबो घाला तितून, कितें जातलें? पूण क्वॉन्टिटी दुदाची सुबेज आहा न्हू. लिंबू इल्लोसो न्हू, कितें जाता दुदाचें? दूद फुट्टा वा फुटना? पूण एक थेंबो दुदाच्या, एक थेंबो लिंबाचो सपोज तो दुदान घातलो, सगलें दूद फुटना. ओके 5 लिटर दूद घेवया आनी एक थेंबो लिंबाचो घालया, कितें जातलें? फुट्टेलें. फुटचें ना? इबाड जातलें? नास जातलें? वय. सो तूं आतां इल्लें सोत इल्ली फोट केलें जाल्यार तें आनीक सोत उरलें? कित्याक हांवें फोटीक स्विकारलें न्हू. सोजमता? बरें इल्लेशें एक पेलो भर घेवया आनी एक थेंबो घालया. तूं इल्लें घे, तूं इल्लें सुबेज घे, पूण तितून इल्ली पासून तर फोट मिक्स आहा ती नास. सोजमता? नेव्या कोरारान आमकां म्हणटा, आमी आतां आमच्या वस्तूंगी कितेंच करपाची गरज ना, सो दॅट देव म्हजें सवें काकूतसार जातलो. पूण
मानामेताक लागून तर हांव म्हणटा हांव सगलें पाळटां, हांव सगलें करतां, कित्याक देवान म्हजी काकूट करूंक जाय म्हणून. म्हणचें कितें? हांव कितें मिक्स करतां? हांव मिक्स करतां देवान जें एक काय तो एक लॉ दिलोलो आमकां नितिवंतपणाचें जिवीत, आपलो जो नेचर आहा तो आमकां दाखोवपाक आनी आमी पातकी आमची पातकां आमकां गमोन येवपाक. समजता? जेजू येयलो आनी आमकां तो मानामेत आमकां सांबाळूंक जायना, आमी पातकानूच जियेता. म्हणून जेजू येयलो आनी सगळे मानामेत पाळून आमकां तातूंतल्यान सुटका दिली. म्हजें कितें तरी बलिदान आहा तितून, म्हजें कितें तरी काम आहा तितून. सो म्हाज्यान म्हणूं येता हांवें हें अशें केलें म्हणून देवान म्हाका बेसावांनी बोल्लें. मिक्स करूं येता म्हजीं कामां आनी देवाचीं कामां तितून. सोर हा म्हज्या कोरण्यांक आनी जेजूच्या कोरण्यांक. म्हज्या कोरण्यान तर पावर आसलेलो, जेजू घेवपाची गरज आसली ना. समजता तुमकां? तेका लागून इल्ले पासून तुज्या स्वतान तर तूं इल्ली पासून तर फोट घालताय, तें आनीक स्वत उरोंक ना. समजता तुमकां? यू अंडरस्टँडींग? आतां गो बॅक जेनेसीस 3. Go down. No, 5. For God, do know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened. या तो कोण उलयता? सैतान उलयता. And you shall be as God. ही जावन आसा एक फोट. Knowing good and evil. आतां सकलोस. And when the woman saw that the tree was good for food. बायलेन आतां कितें केलें? बायलेन आतां पयलें तें झाड जावन आसा एक बरें खावपाक. इतल्या तेंपाक तेंच्यांनी तें झाडाक पयलेलें ना. कित्याक लागून? देवान सांगलेलें तें खावपाचें ना. जेन्ना ती देवाच्या उतरारूच आसली तेन्ना त्या झाडाक तेंच्यांनी पळोवंक पासून ना. ती झाडाक केन्ना पळयता? आतां. सैतानाची फोट आयकॉन जेन्ना ती सोत मानता ती फोट, मागीर ती आतां त्या झाडाक पळयता. आनी पळयता आनी म्हणटा इट वॉज गूड फॉर फूड. खावपाकूय बरें म्हणटा. खावपाक कितें तरी देवान उणें केलेलें तें ह्या झाडाक पळोवन तिका सामकी रूच येवपाक. कितें तरी उणें केलेलें देवान मनशाक पळय कितें गरज आहा तें सगलें करून मागीर मनशाक केलेलो. कित्याक लागून? मनशाचो देवान इतलो मोग केला की मनशाक ताणें आपल्या सारकिलो केला आनी मनशाक कितेंच उणें जावपाक नाका. मनशान म्हणोंक नाका देवा म्हाका नुस्तें जाय, म्हाका नुस्तें कर. म्हाका बरीं फ्रुटां जाय, म्हाका फ्रूट कर. म्हाका उदक ना, म्हाका उदक दी. म्हाका उजवाड ना, म्हाका उजवाड दी. म्हाका वारें ना, म्हाका वारें दी. बरीं झाडां सुकणीं म्हाका पळोवंक जाय सांच्या वेळार. म्हाका बरें सगलें कर. देव रावलो हे सगळे मनीस मागोसर हे सगलें पयलीं केलें आनी मागीर मनशाक केलो कांयच उणें ना पळय ते भाशेन. समजता? सो सगलें देवान केलां, फकत एक कमांड दिलोलो त्या झाडाचें तुमी खावचें नाका. समजता? आतां इतल्या तेंपाक ती देवाच्या उतरार चलताली तेन्ना सदांच ती केन्ना ताका पळय पासून नासली. कित्याक नाका म्हणला न्हू, प्रोहिबिटेड न्हू, देवान सांगलें नाका. सो आपूण खायना, आपूण पळय पासून ना, ती पळय पासून नासली. पूण जेन्ना फोट तिणेन आयकॉन घेतली आनी फोटीक सोत मानून घेतले तेन्ना ती आतां नदर मारता त्या झाडार. आमच्या जिवितान हेच भाशेन घडटा. इतलीं वर्सां हांव आमी जेनेसीस वाचता एज अ स्टोरी बूक. वाचूंक ना? एक स्टोरी कशी वाचता. आयज आमकां देव कितें शिकयता ह्या पुस्तकांतल्यान. आमच्या जिवितान हेच भाशेन परिस्थिती येता तेन्ना आमी एवी भाशेन करचें ओ आमी करचें जेजू भाशेन जें जेजून केलां पळय तें. समजता? जेन्ना कोणी फोटी घेवन येता आमी त्या फोटीक आमचे कान दिता आनी सोत मानता. घोडेक तुज्या आतां कोणी एक ओळखीचो मनीस आहा, ओके, एंड दॅट पर्सन इज व्हेरी गूड टू यू, बरे भाशेन तुका बरें वागता. कोण तिसरो येता, लेट्स से तूं हा धरया, वो ब्रदर आहा, ओके, आनी ही सिस्टर आहा. आतां तुमी दोगांय बरीं उलयतात न्हू, आमी बरीं उलयता, बरीं गोड जालीं, बरीं फ्रेंडां जालीं. हो तिसरो मनीस येता तो घोडेक तो तिजो दुस्मान, सारकें. पूण तुका त्या मनशान कांय वायट करूंक ना. केला वायट ना, पूण
ती दोगांय दुस्मान आहा. दुस्माना नान तुम्ही हा. यू ऑल हॅव 2 बट यू ऑल हॅव 1 इन जीसस नेम. करेक्ट नो? ओके. एक्झाम्पल घेऊया. आता वो दुस्मान हा इका. आता वो येता आनी तुमचें बरेंपण पळयता आनी वो येता आनी तुका म्हणटा ती अशी ती तशी तिजें आदलें अशें आहा हें तो हें आहा कितें 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 तुका सगलें कितें कितें तकलेन भरता. आतां तूं आयकोता. नाव यू हॅव अ ऑप्शन whether to receive those lies what he is telling and he must be lying. Example 40 suppose ते सगळे 40 तो आतां 40 तुका कित्याक सांगता कित्याक तो दुस्मान आहा न्हू तिका. समजलें? आतां तो तुका येवन सगळ्यो 40 सांगता. आतां तुजेर थोल्लेलें हा तूं तर तें फोट म्हणून मानून घेवन तेजी उतरां कॅन्सील करता आनी विस्वाशी रावता तुज्या फ्रेंडांक. ओ तूं तेणेन सांगलां तें सोत मानता आनी तूं आतां तिका त्याच नदरेन पळयता. समजलें? जेन्ना ज्या मनशाक तूं एक वेळ पासून इतलें मोगान पळयतालें कोण तरी येयलो तुज्या तकलेन 40 घातल्यो आनी आतां तुका कांय वायट करूंक ना पूण तूं तेका आतां त्याच नदरेन पळयता. जावंक जाता हे भाशेन आमकां? हें सेम घडलां. समजलें? सेम घडलां. आमच्या शेजाऱ्यांनी केन्ना केन्ना आमकां कांय वायट करूंक ना पूण तिसरो शेजारी येता आनी तेंचे आमकां कितें कितें सांगता आनी आमी आतां त्या शेजाऱ्याक रागान पळयता असले नदरेन पळयता केलां आसतलें म्हणटा आमकां कांयच करूंक ना पूण बिकॉज समबडी इज कमींग एंड गिवींग मी द लाय. जेन्ना एक सैतान येता आनी 40 दिता एवेक देवान सांगलां तुमी मोरची ना देव तुमी तें फळ खाल्लें मोरची ना. आतां ती कितें करता देवाचें उतर गोडोरून रावता वो तिसऱ्याचें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणे झाडाक पळयता आनी इट वॉज गूड फॉर फूड म्हणटा. समजता तुमी? कितले पाटी आमी दुसऱ्याचें आयकून एक डिसिजन घेतात आमच्या मनान चिंतना घडयतात जायत घोडेक आमकां कांय वायट करूंकूच ना. इतलो तेंप जेन्ना वरसभर तो मनीस तुज्या बरोबर इतलो मोगान आसता आनी वरसभर तुका कांय वायट करूंकूच ना तिसरो सांगता आनी आमी आतां त्या नदरेन त्या मनशाक पळोवंक जाता? जायना पूण आमी पळयतात. तिसऱ्याचें आयकून आमी चिंतता त्या मनशाचें वायट. सारकें? जाता घडटा हें? घडटा. हे भाशेन ती आतां देवान सांगलां त्या उतराक गोड धरून ना. आतां तिचे कान खंय उक्ते जाले? सोरपाच्या सैतानाच्या उतरांक आनी सैतानाच्या उतरांक तिणेन पाळो दिलो आनी सोत मानून घेतलें म्हणून कशें गमता? जेन्ना आतां तूं तिका उतरां आयकल्या उपरांत तूं आतां तुजो एटिट्यूड तिजे सवें बदलता. ती बाबडी उलोवंक येता तूं पयस वयता. ती उलोवंक येता तूं तिका पॉयंट मारता एक टॉंट मारता म्हणटा न्हू आमी तूं ते भाशेन उलयता आनी ती बाबडी चिंता आपणें कितें केलें गाय? कितें चुकलें गाय? कांयच करूंक ना. वरसभर कितली मोगान रावली. आख्खें काळीज म्हजें उक्तें केलें तुका सगळें गूट सांगलेलो पातयोन तुजेर म्हणटा ती आतां आनी हें आतां कितें जालें? हांव खंय चुकलो? जावचें ना तिच्या मनान? आतां देव म्हणटा तुमकां तुका आपणें रचला म्हजी रचना तुमी म्हजें क्रिएशन तुमी हांवें तुका मातयेचो रचला म्हजो स्वास तुज्या नाकान दिला आनी तूं जावन जालो एक जीव जालो जीव प्राण जालो म्हज्या उस्तोंगी तूं सैतानाची आतां फोट आयकता आनी म्हज्या उतरार दुबावता आनी आतां ज्या झाडाचें तुमकां खाय नाका म्हणटा तूं त्या झाडाक पळयताय आनी गूड फॉर फूड म्हणटा. उणें पडलेलें जेवण तांकां देवान म्हणलेलें सगलें खायात सगलें तर खावपाक हा पोटाक आनीक भूक उरली. उणें पडलें कितें म्हणटा ती ट्री वॉज गूड फॉर फूड. समजता तुमकां? एंड ट्री इट वॉज गूड फॉर फूड एंड दॅट इट वॉज प्लेझंट टू द आयज. घोसघोसलें तिच्या दोळ्यांनी तें. उणें पडलेलें तिका हें घोसघोसपाक जें नाका म्हणलां तें खावपाक. कान दिलो तो दिलो. आतां ती पळयता दोळ्यांनी. कितले फावटी आमी कितें बेश्टें पळयतात आनी भुलतात. चिंतिना बाबा तें बरें ओ वायट. एक उतर आमच्या जिवितान आमकां हें लागू जाता आनी आमचे दोळे उक्ते जाता. खंयच्या सुवातीचेर आमी चुकल्या खंयच्या सुवातीचेर आमी चुकता खंयच्या सुवातीचेर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे निर्णय घेवंक जाय थिंगा आमकां जाय तसो घेता जें आमकां घसघसता आमच्या दोळ्यांनी तेन्ना जायना. कितले फावटी आमकां आमचो बजेट आमकां खबर आसा. लेट्स से ओके आमचो बजेट आमकां खबर आसता कितलें म्हजेशीन आहा कितले पासून म्हज्यान कितें घेवं येता पूण केन्नाय बरें कितें दिसलें म्हाका ताक ना तें घेवपाक पूण तें पळोवन सगलो उगोत हांव तेंच चिंतोंक शकता. सो म्हजें मन त्या वस्तीचेर आहा तें केन्ना मेवतलें म्हजें मन देवाचेर आसतलें त्या वेळार.
त्या वस्तूचेर आहा. जेन्ना वस्तूक हांव पयलो जागो दिता तेन्ना देवाक हांव म्हज्या जिवितांतल्यान सायडीक उडयता. पूण विस्वास धरिना, धरी तर हांव चिंता देव म्हाजो दिणार, गॉड इज माय प्रोवायडर. डू आय हॅव टू डावट दॅट आय विल गेट इट ऑर आय विल नॉट गेट इट? समजता? पूण हांव कितें करता, ते वस्तीक म्हज्या मनाचेर कंट्रोल दिता. जायना आमकां? कोण टू व्हिलर चलयता आनी सायड शेजाऱ्याक व्हडली गाडी घेतल्या, वो टू व्हिलरवालो कितें चिंतता, आवय तेंगेर गाडी येयली, म्हजीशी धाकटी इल्लीशी गाडी येयना धाकटुली, तेंगेर येयली 7 सिटरांची, आमगेर आहा, आमगेर 4 येची ना, वो 3 टायरांची ना. खंय आहा ह्या मनशाचें मन? देवाचेर आहा वो संवसारी वस्तूचेर आहा? केन्ना जाता हें? जेन्ना आमच्या दोळ्या फुडल्यान कितें मागीर अशें घसघसलें न्हू, आमचें मन देवा वयलें उठता आनी त्या वस्तूचेर वयता. दुसऱ्यांगेर आहा तितलें आमगेर जायना आमकां ही आशा? आतां इतलें सगळें दिलेलें आहा तिका खावपाक, कितें तरी उणें पडलेलें की हें झाड घसघसपाक तिच्या दोळ्यांनी जातालें करूंक तिका? देवान सगळें खा म्हणलेलें न्हू. सो ही ना खायनाका म्हणटा ती वस्त पळोवन तिचे दोळे कितें घसघसता. इट वॉज प्लेजंट टू हर आयज, इट वॉज गूड फॉर फूड, शी वॉज नॉट हॅविंग एनीथिंग टू ईट ओवर देर. गॉड सेड ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट दॅट ट्री. नो. So when there is everything, why I have to go and see those things which God said not to touch, I mean not to eat? जायना अशें कंडिशन आमच्या जिवितान, अशी भास आमकां जायना. जे आमकां दोळ्यान घसघसता तें आमकां जाय कशें दिसता, पूण केन्ना तरी चिंतता देवाक खोशी आसत काय हें म्हाका दिवपाक, गरज आहा म्हाका ही, म्हाका इतलें. आम कितें म्हणटा, आमी आमच्या बाबा पासून म्हणटा ना दिसपट्टो ग्रास मागता, पूण जेन्ना बरें कितें पयलें दुसऱ्याक मेवलां तें घसघसता आमच्या दोळ्यांनी आनी म्हज्या मनाचो कंट्रोल घेता ती वस्त. आतां हिज्या मनाचो कंट्रोल कोणें घेतलो? त्या एका झाडान. पूण तें केन्ना जाता? केन्ना ती म्हणटा गूड फॉर फूड, केन्ना ती म्हणटा प्लेजंट टू द आयज, केन्ना ती म्हणटा बरें दिसता दोळ्यांनी, बरें दिसता खावपाक बरें म्हणटा. केन्ना? जेन्ना सैतानाच्या उतराक जेन्ना पाळो दिता, अलाव करता मनान ते फोटी येवपाक, तेन्ना ती हें सगलें उलयता. पयलें उलोवंक जायनासलेलें? पयलें तिच्यान म्हणोंक जाय नासलेलें आदामाक आपणाच्या घोवाक, तें खायनाका म्हणलां तें पूण पळोवंक बरें दिसता न्हू, खायनाका म्हणलां तें बरें आसतलें न्हू म्हणलेलें तिणें पयलें. कित्याक तिचें शितीर पासून नासलेलें तुजेर. नाका त्या गजालींचेर जेन्ना आमच्या शितीर घालता त्यो गजाली म्हज्या जिवितान राज करूंक कमेस जाता. आमी देवाच्या उतराक म्हज्या जिवितान राज करपाक दिवपाक जाय, वो म्हज्या जिवितान जे नाका त्यो वस्तू, ज्यो म्हाका फावो ना त्यो वस्तू म्हज्या तकलेन येवन म्हाजें राज करूंक जाय तकलेर म्हजे. समजता? सो कितले पाटी आमी चुकता असल्या परिस्थितीन, असल्या सिट्युएशनान. हाऊ मेनी टायम्स वी फॉल? When God said, when God gives the command, we have to obey His command. सारखे हो सारखे न्हू. आता ती म्हणटा प्लेजंट टू द आयज अँड अ ट्री टू बी डिझायर्ड टू मेक वन वायज. शी टूक ऑफ द फ्रूट देर ऑफ. आता ती पयली ती डायरेक्ट वचून झोपय घालता, कितलो ते चित्ता ती पयली ती म्हणटा आवय बरें दिसता खावपाक, दोळ्यांक बरें प्लेजंट आहा म्हणटा. आनी आतां अँड अ ट्री टू बी डिझायर टू मेक वन वायज, शी टूक ऑफ इट. पूण तेच्या पयलीं ती पळयता, तेच्या पयलीं ती चिंतना करता गूड फॉर फूड, प्लेजंट फॉर आयज, सो मेनी थिंग्स शी इज एडमायरींग. पळयता ती जे देवान नाका म्हणलां पळय तेका भुलता. देवान जे नाका म्हणलां तेका भुलता. जाल्या अशें कंडिशन आमच्या जिवितान केन्ना तरी ज्यो देवाक नाका त्यो वस्तू पळोवन आमी भुलतात न्हू. मागीर कितें जाता? आमच्या जिविताची चाई काडटात आमी सैतानाच्या हातीन दिता. आनी जेन्ना सैतान जेन्ना आपणाची कामां आमच्या जिवितान घेवन येता तेन्ना देवाक सोदूंक धांवता. ती काडटा. शी टूक ऑफ द फ्रूट देर ऑफ अँड डीड ईट अँड गेव ऑल्सो अनटू हर हजबंड विथ हर. आतां तो आसलो तिच्या सांगाता, कमांड कोणाक दिलोलो? आदामाक दिवंक नासलोलो. पूण कितें म्हणटा हिंगासोर? And did eat. She ate and gave also unto her husband who was far away from her. He was not there with her. So when these things are happening, Adam was there? Yes. Command दिलेलो आदामांक, पूण आता तो सांगता आसलो, तो कितें करता? And he did eat. तो पासून खाता. समजता तुमकां? तो पासून तें आतां खाता. देवान कितें सांगलेलें?
तुम्ही त्या झाडाचे खायशात तुम्ही शुअरली यू विल डाय. येस? ओके. Verse 6, 7 वाचूया. And when the woman saw that tree was good for food and that it was pleasant. Okay, can we go down? And the eyes of them both were opened. पहिले दोळे उक्ते नासले तेंचे. मागीर कितें म्हणटा हिंगासर? तेंचे दोळे उक्ते जाले. आत्मीक दोळे उक्ते जाले. पयलीं नासले आत्मीक दोळे उक्ते. बऱ्या आनी वायटाचे गिन्यानाचे दोळे तेंचे उक्ते जाले. एंड द आयज ऑफ देम बोथ वर ओपन एंड दे न्यू दॅट दे वर नेकेड. देव नको आसलेलो ती विंगली हा म्हणून, पूण देवान तांकां रचलेली ते भाशेन, कित्याक तांकां बऱ्या आनी वायटाचें गिन्यान नासलें. एंड दे स्यूड फिग लिव्स. पानां शिवली म्हणटा. अंजिराची फिग, अंजिराची पानां शिवली म्हणटा बराबर. एंड मेड देम सेल्फ एप्रन. आतां तांकां फिग ट्री इज नॉट अंजीर. अंजीर नो. ओके. सो आतां अंजिराची पानां घेता, शिवता आनी ती एप्रन कशें आपली कूड धांपता. आतां गो डावन. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Okay, before that, come back again, 7th verse. And the eyes of them both were opened. But did they died? Did they died? No, right? But देवान म्हणलेलें तुम्ही खऱ्यांनीच तुम्ही मरतल्यात म्हणून. खऱ्यानूच मरतले म्हणलेलें न्हू. सो देवान तांकां आत्म्यान आपल्या सारकेली केलेली. कित्याक तेणी देवाचें उतर मोडलें, देवाचो कमांड मोडलो, ती आत्म्यान खऱ्यांनीच मेली. ती आत्म्यान मेली. आतां जेजू कित्याक आयलो? आमकां आत्म्यान नवें जिवीत दिवपाक. आतां आमी आत्म्यांतल्यान जेजूच्या कश्टांक लागून, जेजूच्या सॅक्रिफिसाक लागून, जी आमी आत्म्यान आदाम आनी एवेक लागून पळय मेलेली, आयज जेजूच्या बिकॉज ऑफ हीज सॅक्रिफायस, तेच्या मरणा उद्देशी आमकां पुनर्जिवीत आमचो आत्म्यान सान पोतून जाला. सुरवातेक जेन्ना ती आत्म्यान मेलेली, देवाचो आनी मनशाचो संबंद तुटलो. समजता? कित्याक तुटलो? जेन्ना तेंच्यांनी उतर मोडलें, तेंच्या जिविताचो धनी कोण जालो? सैतान जालो. देवाक आनी उरलें तेंचें धनीपण ना. तुटलें न्हू, रिलेशन तुटलो न्हू. ती कशी कनेक्टेड आसलेली मनीस आनी देव? आत्म्यान. आतां उतर मोडलें जाल्यार देव बक्षितलो, आसूं म्हणटलो? देव तर बेश्ट बक्षिता, कांय फारीकपण नासतना, जाल्यार देवाच्या कमांडाक कितें तरी उरलें आनीक? देवाच्या कमांडाक कितें तरी आनीक उरता? कांय मोल उरोना न्हू. कशे भाशेन एक देव कसो जावन येता तो संवसार आनी स्वर्ग रचलेलो? देवाच्या उतराक आसा एक कायदो. उतर मोडण्याचें जे फारीकपण जावन आसा मरण, तें मरण फारीकपण दिवंकूच जाय. तें फारीकपण दिना जाल्यार आमचो संबंद देवा आनी मनशा मदें घडोवन येना. समजलें? And the eyes of them both were open, but they did not die. But yes, they died in their spirit, but physically they were alive. And physically जेन्ना आदाम मरता, ते मरण भितर सोल्ले मनशाच्या जिवितान आत्म्याच्या मरणाक लागून. समजता? आयज आमकां कुडीचें मरण हा. हें कित्याक लागून कुडीचें मरण आमकां येता? कित्याक लागून आमकां कुडीचें मरण येता? कुडीचें मरण कित्याक येता आमकां? आत्म्याच्या मरणाक लागून. हे कुडीचें मरण पळय हा न्हू, द फिजिकल डेथ वीच इज देर, रायट, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिच्युअल डेथ. आतां जेजूच्या मरणा उद्देशी आमकां पुनर्जिवंत आमचो आत्म्यान जाला. कुडीन अजुनूय जावंक ना. आमकां पुनर्जिवंताची कूड अजुनूय मेळोंक ना. हें केन्ना घडोवन येतलें?
जेन्ना जेजू आतां येवचो आहा म्हणटा पळय हे तेन्ना घडोवन येतलें. पूण तो वेळ म्हणसर हांवें भावार्थान स्वत मानूंक जाय की म्हज्या आत्म्याचें पुनर्जिवनपण जालां जेजूच्या मरणा उद्देशी. आतां हो टायम चलता तो काकुतीचो कसो चलता, पूण जजमेंट डे केन्ना जातलो? जेन्ना जेजू येतलो पळय तेन्ना. तेन्ना कोणाकूच चान्स ना सायबा हांव तयार आसा. ना ना ना, तयारेचो टायम वो. तयारेचो टायम वो आतां हा पळय तो. समजता? पूण जेन्ना पळय जेजू येवचो आहा म्हणटा, आनी एक पाटी येवचो आहा म्हणल्यार जेजू हो ना. जे भशेन गेला स्वर्गात तेच भशेन येतलो म्हणला हो ना. तेन्ना सगळें बरेंच जातलें म्हणला काय गडगड बिडगड सगळें जातलें. पूण जो कोण जेजूक स्वत मानता आनी भावार्थान जियेता, जी आमी पुनर्जीवन जाल्या आत्म्यान म्हणून तांकां कसले त्रास आहा? आहा ना. सो हो वेळ जावन आसा तयारेचो वेळ. समजता? तेका लागून म्हजे कुडीन हांव आजुनूय दूख भोगता, कुडीन म्हज्या आजुनूय दुयेंस येता. पूण हांवें भावार्थान कितें स्वत मानूंक जाय? जेजूच्या गाया उद्देशी म्हजी पेखवणी जाली. पूण सगलो वोगोत म्हजे शितीर म्हज्या कुडीचेरूच काल आमी शिकतालीं स्पिरीट सोल एंड बॉडी. समजलें तुमी तें? जेन्ना हांव तें शिकतालें त्या शिक्षणा उद्देशी, त्या शिकोवणे उद्देशी म्हाका समजून येता की मनीस जावन आसा एक आत्मो. सो जेन्ना म्हाका सारकी खात्री पडटा मनीस जावन आसा एक आत्मो, म्हज्या शितीर म्हज्या आत्म्याचेर आसतलें सुबेज, म्हज्या कुडीचेर आसतलें सुबेज. आत्म्याचेर. सो कूड जेन्ना म्हाका फटाफट दाखयता, दुयेंस दाखयता, तेन्ना म्हजे शितीर म्हज्या दुयेंसाचेर आसूंक जाय की जेजूच्या गायांनी आत्म्यान म्हजी पेखवणी जाली म्हणून हांवें स्वत मानूंक जाय. म्हजी पेखवणी जाली. इवन तो कूड म्हाका दाखयता की पेखवणी जावंक ना, भावार्थान हांवें तें स्वत मानूंक जाय. पूण जेन्ना जेजू येवपाचो आहा तो जेन्ना जेजू येतलो, आमची कूड पासून एक रेजरेक्टेड बॉडी आसतली. एक जेजूची कशी कूड आसा पुनर्जीवन जालां तेन्ना ते भशेची आमची कूड आसतली आनी ते कुडीक आनीक दुयेंस आसचें ना तेन्ना फिजिकली. पूण आतां जो मेरेन हांव ह्या संवसारान हा, हांव भावार्थान जियेता की आत्म्यान हांव जिवो जाला. जेजूचो आत्मो आनी म्हजो आत्मो बापाचो आत्मो एक जाला आनी जेजूच्या मरण्या उद्देशी म्हजें जिवीत जावन आसा एक नितीवनपणाचें जिवीत. समजता तुमकां? ओके. सो आतां तुमी ओके सिंपल करुया. लेट्स मेक इट व्हेरी सिंपल. पयले सुवातेर आमी स्वत मानूंक जाय आत्म्यान हांव पुनर्जिवंत जाला. कोणा उद्देशी? जेजू उद्देशी. सारकें? तुमी म्हाका पळयतात म्हूण तुमकां खरें सजमता हें काय तुमी आनी खंय पावल्यात म्हाका पळयता पळयता? हांगा हा तुमी, तें म्हाका दिसता. मनूय हा हिंगा, सो ध्यान हा. आयकता न्हू, कित्याक हितून आमची सुटका जाता. जाणा जायात. सजमोया, हांव कुडीन आहा खरो, पूण हांव जावन आसा एक आत्मो. जेजूच्या मरणा उद्देशी म्हज्या आत्म्यान हांव पुनर्जिवंत जाला. आयज आमी ह्या जेनेसिसान पळयलां, देवान म्हणलेलें तुमी हें खायशात जाल्यार तुमी मोत्तेल्यात. पूण मनीस मेलो कसो? आत्म्यान. पूण आयज जेजूक लागोन मनीस पुनर्जिवंत जाला खंय? आत्म्यान. हें स्वत मानता हांव. वय. पूण जेन्ना सैतान फोटी घेवन येतलो, जे भाशेन एक फोटी घेवन येयलो तेच भाशेन तुमकांय तो फोटी घेवन येतलो. इल्ली फोट इल्लें सोत तुका तो सांगतलो. आतां इल्ली फोट इल्लें सोत कितें म्हणया? आतां दर कुडीन म्हज्या दुयेंस आयलां जाल्यार हांवें कितें उलोवंक जाय? जेजूच्या गायांनी म्हजी पेखवणी जाली. आतां तो फोट कितें हाडटलो? तुका दूख तर आहा न्हू. सो हांव कितें म्हणटा? कितले फाटी म्हणोंक गाय? दुबाव येयलो मनान? म्हणजे फोटेक कान दिलो? समजता? सो फोटेक कान दिवपाचो ना म्हणचे मनान दुबाव हाडपाचो ना. म्हाका गोडेक कुडीन ते दिसती पडोंक पेखवणी ना दिसती पडोंक. म्हज्या कालच्या मनानसान हांव स्वत मानता जेजूच्या गायांनी म्हजी पेखवणी जाली. आतां दुसरो म्हाका हें म्हणोंक लायता जेजूच्या गायांनी पेखवणी जाली म्हणूनच हांव म्हणत रावतलो अशें न्हू. म्हाका खात्री पडोंक जाय हें उतर कशे भाशेन म्हजे कडेन उलयता पळय तें त्या प्रमाणे खात्रेन हांवें हें उतर उचारूंक जाय. हें उतर हांवें उलोवंक जाय. हें उतर जेजूच्या गायांनी पेखवणी जाली नॉट बिकॉज वयता थिंगा रेतीराक हें तेंच सांगता. कित्याक आमी 5 दीस रेतीर करता, म्हयनोभर रेतीर करता. म्हाका दिसता दिसांतल्यान कोणूय हिंगासर प्रीच करूं हो स्क्रिप्चर येताच. येना? येताच. आतां हो स्क्रिप्चर बोगोर कानार पडटा हेजो अर्थ असो ना की दुसरो सांगता म्हणून हांवें म्हणप. हांवें सोजमणी घेवन हें उतर उलोवंक जाय. सारकें न्हू? हां? ओके.
आतां हिंगा कितें म्हणटा आनी तेंचे दोळे म्हणटा उक्ते जाले आनी तांकां बऱ्या वायटाची सोजमणी येयली आनी ती विंगली आहा म्हणूनय तांकां गमोन आयले. पयलीं नासली ती विंगली आसली पूण बऱ्या वायटाचें तांकां गिन्यान देवान तेंचें उक्तें करूंक नासलें आनी तें खाय नाका म्हणलेलें. गरज नासली देवाचे येवजणे प्रमाणे. सोबीत रचलेलें जिवीत तेंचें वय कश्ट करून घेतलें मागीर आदावान वय पूण देव जाणा आसलो हें घडटलें म्हणून. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा संवसाराचे बुनयादीचे बिफोर द फावंडेशन ऑफ द वर्ल्ड देवाक येवजण आसली साल्वेशनाची थ्रू जिजस क्रायस्ट. समजता. पूण देवान आमकां एक वाट उक्ती घडच्या पयल्यात वाट तयार करून दवरलेली. आयज ती वाट जावन आसा देवाच्या पुताचेर जेजूचेर सोत मानपाची. आसा आमी तयार सगळीं जेजूचेर सोत मानपाक. वय सो कसली जिवितान भिरांत येता जाल्यार जेजूच्या नांवान आमी म्हणटली भिरांतीक म्हज्या जिविता वयर कसलोच अधिकार ना म्हणटली. जेन्ना वादळ येता तेन्ना म्हणटली वादळाक शांत जा. जेजून वादळाक शांत केलेले दर्यान. वय सो जेजूची देख घेवन जेजूचो भावार्थ सोजमोन आमी त्याच भावार्थान जो जेजूचो भावार्थ आयज आमी वापरता आमच्या जिवितान तोच भावार्थ घेवन आमच्या जिवितान जेन्ना जे वादळ येता तेन्ना आमी म्हणूंक तयार आसा वादळाक शांत जा म्हणटली तुमी. वादळाक भियोन हिंगा थिंगा सारकी कासाबूल आबूस जावन आमी धांवता हिंगा थिंगा तुफान पोवन आमच्या जिवितान. आतां हें जालें आमच्या जिविताचें. जेन्ना आतां एज अ बिलिवर एक भावार्थी जेन्ना म्हाका उतराची सोजमणी येयली आतां म्हज्या जिवितान कोण तरी म्हाका असो दिसती पडटा की वादळाक सांपडला काळोखान आहा दुयेंतान आहा पिडेंत आहा कश्टान आहा. आतां म्हजें रिस्पॉन्सिबिलिटी वचोन तांकां तो उजवाड दिवपाची जो म्हाका मेवला हांव म्हणटलें देवाचें उतर म्हाका मेवलां म्हाकाच पुरो. हांव सिक्रेट दुसऱ्यांक सांगचें ना. ती सगळीं म्हजे कडेन येवंक जाय. तूं म्हाका मागणें कर तूं म्हाका फोन कर तुमी म्हाका फोन करा हांव तुमकां मागणें दितां. अशें जिवीत चलोवंक जाय काय आमी देवाचें जें सिक्रेट आहा दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय. आमी शिकोवंक जाय. जेजून आमकां सगळो गूट आहा तो उक्तो केलो आमकां केलो शिसांग केलोलो करूंक ना. देवान जो जेजू जो भावार्थान वापरतालो तोच भावार्थ जेजून आपल्या शिसांक दिलोलो. आयज जो भावार्थ बापाचो आमकां मेवला आमचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी तेंच दुसऱ्यांक दिवपाक घोडेक जेन्ना ती आकांताक सांपडली तेन्ना तांकां खबर आसूंक जाय कशे भाशेन ह्या कश्टांतल्यान भायर सरोंक जाय. हांवें मनशाक थारोवन दवरूंक जाय की तांणी म्हाका फोन करून म्हाकाच आपोवचें म्हाकाच सोदचें. हे भाशेन आमी जाता करूंक आमी तांकां सिक्रेट शिकोवंक जाय. घोडेक हांव आसोंक हांव नांव आसोंक बट तो मनशाक हांव शिकयतां देवाच्या उतराचो गूट. So when they are in difficulties, they know what they have to do according to the word of God. Yes or no? म्हाजेर हांव डिपेंड करून दवरतलें सगल्यांक. हांव म्हणटलें हें उतर म्हाका सिक्रेट मेवलां म्हाका तुफान येता तेन्नाच हांव हें उजार करतां. दुसऱ्यांच्या तुफानाचें म्हाका पडोंक ना. जाता म्हज्यान हें करूंक? जेजून तशें केलें ना. जें बापा कडल्यान ताका मेवलां ताणें सगलें आमकां फुकट दिलां आनी सांगलां फुकट दिलां फुकट दियात. दिवंक जाय आमी. हय एवरी डे न्हू आमचें मागणें आसूंक जाय सायबा आयज कोण तरी म्हाका अशें जिवितान दाखय जेका तुज्या उतराची गरज आहा सो दॅट आय कॅन गो अँड गीव युअर वर्ड टू देम अँड शो देम हाव गूड यू आर हाव वंडरफूल यू आर हाव ब्युटिफूल युअर वर्ड्स आर. हें आमी जिवितान आमकां सदांच एक आवंडो आसूंक जाय. म्हजो आवंडो कितें आहा आयचो दिसपटो ग्रास आयज म्हाका बरो मेवल्या पुरो बरे भशेन सगलें जाल्या पुरो आनी मागीर पुरो फाल्यांचे फाल्यां पळोवया. देवान म्हणलां न्हू फाल्यांचो हुस्को काडी नाकान फाल्यांचो दीस फाल्यांचो हुस्को करतलो सो हें म्हाका उतर मेवलें इतलेंच पुरो न्हू. म्हाज्यान हांवें आवंडो दवरूंक जाय जें म्हाका हें मेवलां म्हजे कडेन हें वत्ता बरोवन दूद तापयतना कशें वत्ता दूद वतो ना सारकें ते भशेन देवाची उर्बा आमच्या काळजांसान भायर वतोंक जाय आनी हें जें वत्ता जी उर्बा ती म्हाज्यान दुसऱ्याक दिवंक जाय पिड्यार करूंक जाय दिवंक जाय दुसऱ्याक. तयार आहा आमी दिवपाक. सगळें आमी एकठांय करून आमचेच बॅगां भरून रावतली काय दुसऱ्याक दितली. दिवंक जाय तुमी. शिकोवन देवाच्या उतरान रिगल्या देवाचें उतर शिकल्या. आयज तुमी हांगासर येयल्या शिकोंक देवाचें उतर वय वो ना शिकल्या न्हू कितें तुमी शिकल्या ए शिकल्या वचोन ए शिकोयात बी शिकली बी शिकोयात सी शिकली सी शिकोयात ए टू झेड पासून शिकोसर रावो नाकान. आख्खे निमाणे पासून शिकोसर रावो नाकान. जितले तुमी दितेल्यात तितल्या मापान तुमी घेतल्यात. गिव अँड इट शॅल बी गिवन. Even if you go and share the knowledge of the word of God, God will feed you with more new revelation.
I will not depend on only one teaching. I will grow when I start to give what I have. समजता तुमी? नाल्यार कितें जातलें आमचें? न्हे कांय येवचें ना न्हू बॅगान? पोन्नेत घेवन आसतली. आसची ना? न्हे येतलें कितें तरी बॅगान आमच्या? ना. पूण रेवल्युशनान केन्ना तरी स्टॉप आहा? सा पावलून कितल्यो चिटी बरयल्यो पयत ओत्म्याच्या रेवल्युशनान? बरोवंक ना? पयत ओत्म्याच्या जाणवायेन कितल्यो चिटी बरय देवान बरयल्यो त्यो येवन? ते पयत ओत्म्यान सा पावलूच्या उद्देशी ह्यो चिटी बरयल्यो. सो आमच्या जिविताचो एक बूक जावंक नाका? जावंक जाय वो नाका? वा आमी शिकला तितलेंच पुरो आनी फुडें वाडोवया नाका? कोण घेतलो टायम काडटलो? जायतीं कामां आहा न्हू. आमकां हुस्को कितें दीसभर रांदपाचो, जेवपाचो, कामाचो तेंच. देवाचें उतर शिकपाचो केन्ना तरी कोणाक एक आवंडो आनी हुस्को कसो उर्बा वाडल्या काळजान मनान? चिंतूंक जाय आमी. वाडल्या वाडोंक ना. जण एकल्याक प्रश्न हो. नाल्यार येतली बसतली आमी वयतली. आनी जेन्ना वाडली उर्बा न्हू ही दिसण्यान येता. सांगपाची गरज ना. कोणेच कोणाक सांगपाची गरज ना. उर्बा म्हजी वाडल्या, म्हजे सारके आवंडे वाडल्या हें सांगपाची गरज ना. हें दिसोन येता. हें दिसोन येता. कोणेच म्हणपाची गरज ना म्हाजो भावार्थ बरो गोठ आहा. जशें एक जिवितान वादळ मारलें, एक ल्हार बसलें येवन भिरांतीन कडकडटात. खंय हा भावार्थ आतां? भिरांतीन कडकडटात. जायना? एक ल्हार मारलें जिवितान, एक तुफान मारलें त्या भावार्थाचेर, भावार्थ सगलो कडकडटा. पूण तें वादळ मारच्या पयलीं हांव कितें म्हणटा? म्हाजो भावार्थ बरो गोठ आहा. कोणाच्यान म्हाका हालोवंक जायना. दॅट स्ट्रॉंग आय एम इन द फेथ. एक ल्हार बसलें येवन, एक वादळ मारलें, कडकडटात. कितें म्हणटा ते? गुरुजी उठ आमी मोरता म्हणना ते बोटीन. हां वादळाक सांपडटा जेन्ना तेंचे तारू तेंचे व्हडे हे कितें म्हणटा? जेजू गरेता आसतलो थिंगा न्हिदोन. कित्याक जेजूक हुस्को ना. ही वॉज फुल्ली इन पीस. संवसार दिता ती शांती न्हू. बापाची शांती घेवन तो सुसेगाद न्हिदला. तुफान जाता तेन्ना व्हडे सारके बरे उगे आसता न्हिदो सारके. कितें जाता व्हड्याची हालत? आख्खे व्हडे हालता धोलतना जेजूक न्हीद पडो येता. पूण तो सूस न्हिदलोलो म्हणटा देवाचें उतर. इतले बापाचे शांतेन तो आहलो. समजता तुमकां? आनी हे उचामोळ कित्याक लागोन? भावार्थान गोठ आहले. पूण जेजून तांकां भावार्थ दिवंक नासलो. पूण तांणी वापर केलो तेजो. दिलेले आमकां देवाच्या उतरान जायते आहा. पूण आमी वापर करता काय? तो प्रश्न आहा. देवाच्या उतरान आमकां जायते दिलेले आहा. बॅगां आमची बोल्ल्या बोरोन वत्ता. पूण हांव उजार कोत्ता ती उतरां तेजेर थल्लेले आहा. आतां जेजून तांकां भावार्थ उणो दिलोलो. मागीर कसो जेजू म्हणटा हलक्या भावार्थाचे मनशाक कित्याक म्हण तुमी घाबरले? कित्याक म्हण तुमी भियेले? कित्याक तेंच्यांनी जो दिला तो भावार्थ उजार करूंक ना. ते गेले जेजूक सोदूंक. उठ म्हणटा. तूं कितें न्हिदलाय? आमी मोत्ता, आमी बुडटा. कितें पळयता तो? एक ल्हार बसलें, 4-5 ल्हारां बसलीं, कडकडले. खंय गेलो भावार्थ? तेका लागून आमी चिंतूंक जाय जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता म्हाका भावार्थ उतरान बरो गोठ आहा. हांव भावार्थान ते भाशेन बरो स्ट्रॉंग आहा. आय स्टील रिमेंबर वन लेडी. हांवें जायते फावटी सांगलां कितें तरी तिच्या जिवितान अशें तुफान आहा. ती सगळो वगत उलयता कितें घडटा पळय तें आनी म्हाका म्हणटा ऑन टॉप ऑफ दॅट तसो म्हाजो भावार्थ न्हू व्हेरी स्ट्रॉंग. अरे यू आर स्पीकिंग ऑल द प्रॉब्लम एंड यू आर टेलिंग मी युअर फेथ इज व्हेरी स्ट्रॉंग. सो जेन्ना आमी म्हणटा भावार्थ आहा, जेन्ना आमी म्हणटा म्हज्या काळजाक भिरांत ना, तुफान ल्हार बसता पळय तेन्ना गमोन येता मनशाक कितलो भावार्थ आहा. भावार्थ आहा काय भिरांत आहा जिवितान? हां. सो भिरांत आहा काळजान सगळी बरोन तोंडान म्हणटा कितें हांव? भावार्थ आहा. सो डबल मायंडेड जालो मनीस. एंड डबल मायंडेड पर्सन वील नॉट रिसीव एनीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड. आनी मागीर म्हणटा देव म्हजें मागणें आयकना. काळजान भिरान तोंडान देवाचें उतर मागणें पावोन जायना. आनी मागीर म्हणटा देवाचें उतर म्हज्या जिवितान काम करिना. जायना अशें? हां. कित्याक आसतात जाता न्हू. सो आतां जेन्ना अशें घडटा तेन्ना म्हज्यान म्हणूं येता उतर सारकें ना हो म्हजो भावार्थ सारको ना.
सो आमचें घर आमी रेंवेर बांदूंक जाय काय खोडपार बांदूंक जाय? खोडपार. कितलें बांदलेलें आहा खोडपार? खोडपार बांदप म्हणजे कितें? देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमी एक खोडपार आमचें जिवीत बांदूंक जाय म्हणजे कितें? आमचें घर एका भावार्थाचें घर आमचें खोडपार बांदूंक जाय म्हणजे कितें? हां? भावार्थान घोट कशी जातली? देवाच्या उतरान कितें करपाचें देवाचें उतर घेवन? कशे भाशेन? क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन. सांग. भावार्थान घोट आमी कशी जातली? यूज द वर्ड ऑफ गॉड in every situation. Okay, what kind of words we will use? Brother is saying to build my faith, to increase my faith, to make my faith stronger and stronger, we have to use the word of God. And you said something, no? Use the word of God and? I forgot. सगळे परिस्थितीन देवाचें उतर आमी उजार करूंक जाय. सारकें? पूण कशे भाशेन उजार करतलीं आमी? फॉर एग्जाम्पल, ओके, वय. बट एनीबडी कॅन बिलीव दॅट जस्ट लायक दॅट? Yeah, but how to grow that? How faith will come? भावात कसो येतलो आमकां? हां? Yeah, but to do a deed according to the word of God, I have to first build my faith, increase my faith or grow my faith. हां? करूंक जाय, भावार्थ वाडोवंक जाय. पूण आमी भावार्थ पासून वो तेका लागून सी वो भावार्थ न्हू सादें उतर. पूण न्हू इन एवरी सिट्युएशन in every situation. Yeah. ओके. आतां एक मनीस म्हणटा म्हाका भावार्थ आहा. एक मनीस म्हणटा म्हाका भावार्थ आसा. जेन्ना एक मनीस म्हणटा आपणाक भावार्थ आहा आनी जेन्ना ती परिस्थिती येयली, हाव दॅट पर्सन इज हँडलिंग दॅट सिट्युएशन? हाव दॅट पर्सन इज हँडलिंग द सिट्युएशन? दॅट इज अ क्वेश्चन. मोगान कशे भाशेन मोग करतली? आतां हांव म्हणटा म्हाका भावार्थ आहा. ओके, आसा म्हाका भावार्थ. पूण जेन्ना एक परिस्थिती म्हज्या जिवितान येयली, हांव कशे भाशेन तो भावार्थ उजार करता? देवाचें उतर वाचून? जेन्ना डिफिकल्टीज आसता, जेन्ना संकोश्ट येता तेन्ना आमकां मन येतलें उतर वाचूंक? कोण वाचतलो? तें वर्ड खंय आसूं भरून दवरूंक जाय म्हज्या काळजान. पूण तुज्या काळजान तूं उतर केन्ना भरतली आमी? कशे परिस्थितीन? हां, आयज हांवें म्हज्या जिवितान एक सिट्युएशन पळयलें. एक मनीस म्हणटा म्हाका आपणाक भावार्थ आहा आनी आपूण सगळें देवाचें उतर जाणा म्हणटा. सगळें उतर जाणा. आतां हांव हें एग्जाम्पल कित्याक दितां? कित्याक आमी कितें तरी शिकोंक जाय. त्या सिट्युएशनांतल्यान हें जें हांव शेअर करता आमी कितें तरी शिकोंक जाय. कित्याक हांवूय अशेंच करता काय म्हज्या जिवितान. सो जेन्ना भावार्थाचो टॉपीक येता तेन्ना म्हणटा म्हाका भावार्थ आहा म्हणटा. देवाचें उतर आतां भावान कशें म्हणलें, इन एवरी सिट्युएशन तें उतर हांवें उलोवंक जाय. पूण तें तर उतर हांव जरी तर उलयतलो, तें उतर पयलें खंय आसपाक जाय? म्हज्या काळजान. सो एक मनीस म्हणटा म्हाका आपणाक भावार्थ आहा आनी जेन्ना स्क्रिप्चर एक आमी घेता, हांव जाणा म्हणटा तें उतर. म्हणल्यार तूं तर उतर जाणा, म्हाका सांग पळया तें उतर. आपूण जाणा म्हणटा, आपूण तें सदांच उतर वाचता.
उतर वाचता पूण केन्ना म्हाका उगडासाक येता जेन्ना हांव म्हजो बायबल काडटां हांवें थिंगा मार्कींग करून दवरलां तो उक्तें केल्या उपरांत म्हाका उगडास येता. हें सारकें? वो कसले भाशेचो भावार्थ हो? अशे भाशेचो भावार्थ आसता केन्नाय आमकां? आसता आसना? वी वर लायक दीस बिफोर? पुस्तकार आमी सगळे मार्कींग घालता. आयज आमचे कडेन नोटबुक्स पासून तुमी दवरले आसतले, तुमी बरयता. आतां वचोन तर तुमी ते नोटबूक उक्ते करिना, वचोन ते नोटबूक तर तुमी वाचिना, वचोन तर नोटबूक तुमी पळयना आमी कितें शिकलां हे फुडल्या पावटीक 2-4 म्हयन्या उपरांत आमकां उगडास उरतलो ना. ते भाशेन जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता बायबलान आमी म्हणटा वाचता न्हू, वाचता म्हणटा मार्कींग केलां म्हणटा, सगळें केलें, मार्कींग केलें, वाचलें, सगळें केलें, पूण जेन्ना आकांत येता, जेन्ना ती परिस्थिती येता तेन्ना तो उगडास येतलो म्हाका? इफ अनलेस एंड अंटील इफ आय हॅव नॉट केप्ट दॅट स्क्रिप्चर इन माय हार्ट, उगडास येतलो ना. सो काळजान म्हज्या तें उतर केन्ना रमोन रावतलें? सो परतून परतून वाचूंक जाय. गो रोमन्स 10:17. हें तुमकां आतां हांव कित्याक सांगतां? आतां वचपाचो घरा टायम लागीं पावलो फाल्यां. सारकें? ओके. सो देन फेथ कम बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. भावार्थ कसो येता? देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन. जोरी तर म्हाका कोणी म्हणटा ना म्हजो भावार्थ तसो बरो गोट आहा बट ताका उतरूच तर खबर ना, तो मनीस आयकना, आय डोंट बिलीव इन दॅट पर्सन्स फेथ. I don't know what kind of faith that person is having. If that person is not saying, म्हजो भावार्थ आपणेन वाडयला आनी वाडयता आसा देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन. जरी तर एक मनीस म्हणटा म्हजो भावार्थ बरो गोट आहा, कोणाच्यान म्हाका आलोवंक जायना, आनी हांव म्हणटा तुजो भावार्थ कसो आहा? ना हांव फाती येता देवाचेर, आनी हें उतरूच नको की भावार्थ वाडटा उतर आयकॉन आनी आयकॉन. देव म्हणटा तुजो भावार्थ वाडटा देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन, आनी हांव चिंता म्हाजो भावार्थ वाडटा कित्याक हांव स्वत मानता जेजू मेला म्हणून कुर्सार. जावंक जाता? ते भाशेन भावार्थ म्हज्यान म्हणूं येता म्हजो भावार्थ वाडटा आनी चोडटा? ना. उतर म्हणटा सिस्टम हा भावार्थाक, म्हाका भावार्थ वचोन हाडपाची गरज ना. म्हज्यान म्हजो भावार्थ वाडोवंक जाय आनी चोडोवंक जाय देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन. सो जेन्ना तुमी आतां घरा वयतल्यात व्हेरी सिंपल वो आमी हे स्क्रिप्चर जाणान, इट्स बेसीक स्क्रिप्चर्स आमी सारके बाय हार्ट जाणान. हे नको रोमन्स 10:17 हाव फेथ कम्स, रोमन 10:17. somebody might even know what the word is saying. how faith comes? Romans 10:17 डायरेक्ट. इतलो इजी. पूण आमी तयार आसा हें करपाक? आयकत आनी आयकत आमी म्हणटली आमकां दुसरी जायतीं कामां आहा, हें कितें आयकत बसो? आमकां दुसरी कामां ना? येता न्हू आमच्या मतीन. पूण देवाच्या उतरा वयर आमकां आनीक दुसरें कितें काम आसोंक जाता? जेजून तर म्हणलेलें म्हाका दुसरें काम करूंक जाय, म्हाका हेंका लागून म्हाका खुर्सार मरोंक नाका. सुटका जावपाची आमची ना. जेजून तर आमकां सोडयल्या जाल्यार आमचें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा कोण कावकान आहा तांकां सोडोवपाक. सो दिसांतल्यान म्हाका एक येता तरी हांव बाबा हांव आयज कोणाक तरी पळयत म्हाका फावो कर, कोण काळोखान आहा तांकां हांव वचोन देवाचें उतर दिवन तांचें जिवीत उजवाडान हाडपाक म्हाका वाट दाखय, आनी म्हाका कोण तरी असो फावो कर पळयत आमी सांगपाक तयार आसा. आसतलीं हेज्या फुडें वो आमी आमचेंच चिंततलीं? आसतलीं तयार. जितलें दुसऱ्याच्या जिवितान आमी उजवाड हाडटलीं तितलें म्हजें जिवीत अदीक अदीक परजळीत जायत वयतलें. एक लायट आमी पळयता पूण ते लायटीक एक हें आसा की ती आनीक 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 परजळीत जायत वसोंक जाता, ताका लिमीट ना. समजता? ते भाशेन जेन्ना आमी दुसऱ्याच्या जिवितान एक उजवाड जातली तितलो म्हज्या जिवितांतलो उजवाड परजळीत जायत वयतलो. पूण म्हज्या जिवितान तर उजवाड म्हाका परजळीत करीत रावपाक जाय. हांवें देवाच्या उतरा प्रमाणें दुसऱ्याच्या जिवितान देवाचो उजवाड हाडूंक जाय. समजता? थँक्यू जीसस. थँक्यू लॉर्ड. ओके, आनीक प्रश्न आहा तुमकां कितें? कितें विचारूंक सोदतात? कितें शिकल्यात?
शिकले न्हू. कितें तुमकां विचारूंक जाय? कितें तुमकां शेअर करूंक जाय? येस ब्रदर. This is the okay. Okay. So yeah. But how the Genesis starts from 1:1? But you know who wrote Genesis? Who wrote Genesis, you know? Moses. He wrote the Genesis. Yeah. So see, Saint Paul, he wrote how many letters? Majority. I'm saying something. Majority of the letters Paul wrote. But did he wrote the letters by his own intellectual knowledge or by the power of the Holy Spirit? In the same way, Genesis पासून जायत्या वर्सां मागीर बरयला. पूण आमी आतां कितें घेवन स्वत मानता? Okay. Go Romans 5:19. Yes, yes. Yeah. But that where you heard this, right? This one, Paul is writing to Romans. Okay. But today when I read this scripture is speaking to me. But this scripture will speak to me only if I believe. Jesus said, if you believe. God said, if you believe in my Son, you will not be perished, but you will have eternal life. The condition is what? To believe by faith. For as by one man's disobedience, who is this one man? Adam. Many were made sinners. I was made sinner, not because I am a sinner. I was made sinner because of this one man's sin, because of his disobedience. So by the obedience of one, who's that one? Jesus. And this is the good news. आमी जेनेसीस शिकता देवाची रचना कशे भशेन जाली, पातोक संवसारान कशें भितर सरलें. आमी शिकता कितून? जेनेसीस. हेजो अर्थ असो ना की वी बिलोंग टू दॅट. But we became sinners. The sin nature came into me because of this man. Who is this man? Adam. म्हज्या भितर पातकी सोय मेयलो आदामांक लागून. यो गुड न्यूज ना. So by the obedience of one shall many made righteous. So are we made righteous because of Jesus' obedience or because I kept all the God's law? Because of Jesus' obedience. So nobody can say, because I prayed, I am made righteous. Because I did something, I am right. I have a right standing before God. Because I am so good, I obeyed everything what God had told me to do. That's why I received this righteousness. No, no, no. I was made righteous. I was made. Made means what? It's not your effort. Somebody made you. So this is the good news. This is the good news that obedience of one shall many be made righteous. Today I consider myself as a righteous, right standing before God, God's nature in me, because of obedience of that one who is Jesus Christ. Can we go this scripture in AMP? For just as through one man's disobedience, his failure to hear, his carelessness. God gave command, God told something not to do, his carelessness.
the many were made sinners. So through the obedience of one man, the many will be made righteous and acceptable to God and brought into right standing with Him. What is righteous? Right standing with God. When I say righteous, एक नितीवंत आयकपाक आमकां बरी सोजमणी डीप सोजमणी येयना. नितीवंतपण म्हणचे कितें? तुका आतां अधिकार आसा देवा सांगाता उबो रावपाक. म्हजे करणे उद्देशी? जेजू करणे उद्देशी? जेजू करणे उद्देशी. जाल्यार म्हज्यान म्हणूं येता, म्हाका ही पेकोवणी दी, हांव इतले पाटी तुका तेर्स कोत्ता. म्हाका आंगवण म्हाज्यान अशे भशेन करूं येता, तूं म्हाका बरो कोर, हांव तुका इतल्यो वाती पेटयता. म्हणजे हांव कितें म्हणटा? जेजून केला तेजें म्हाका कांय मोल ना. समजतात तुमी? देव खंय आसा? पळय आत्मा खंय आसा? हां, जेजू खंय आसा आतां? Nevertheless I live, but Christ who live in me. So who is living inside of you? आनी आमी सारी वर्सां खंय देव आहा म्हणटा? ह्या जाग्यार त्या जाग्यार टिकेटी काड, हिंगा वच थिंगा वच, देव आहा म्हणटात. म्हणनात? म्हणटात. म्हज्या मनाची नवसरणी जावंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे. कोण म्हाका सांगता अमकें अमकें म्हणून न्हू, तो कितें सांगता तें उतरान हांव ना तें पयलें पळोवंक जाय. दुसरो येतलो आनी जायतें शिकयतलो, पूण तेचो अर्थ असो ना की हांव तें दोळे धापून सोत मानपाक. जेन्ना फोटीक सोत मानलें, पातोक भितर सरलें. सोरोंक ना एवेच्या जिवितान फोटी सोत मानल्या उपरांत. सो जेन्ना कोणाच्यो फोटी हांव आयकतां, पातोक म्हज्या जिवितान हांव स्विकारतां. पूण आतां जेजूच्या करणे उद्देशी पातकाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. समजता तुमी? देवाचें उतर सोजमोन आमी घरा वचोंक जाय आनी घरा वचोन दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय. समजता? हें समजलें? आर्गां जेजूक. आनी कितें प्रश्न आहा? ओगीत रावल्यात. चित्ता प्रश्न. कितें तुमकां आजून तुमकां घुसपणी आहा? कितें सोजमोंक ना? कितें तरी सोजमणी जाय? आमी सोजमोया. घोडयेक तुमी एकले विचारत, दुसऱ्यांचे प्रश्न सुटावे जातले. जातलें न्हू? जेन्ना आमी आमचें तोंड उगडटा आनी कितें विचारता तेन्ना, केन्नाय दुसरो विचारता तेन्ना आमी म्हणटा, हेंच म्हाका जाय आसलेलें जाणा जावपाक. बरें जालें तेणें विचारून. केन्नाय जाता आमकां? जाता. येयल्या तशीच आमकां घरा वचपाक जाय? येयल्या त्या दिसा आमी मागणें कितें केलेलें? जो कोण जे परिस्थितीन हिंगासर येयला ते भशेन तो आतां पुतून वयचो ना, पूण देवाची जाणवाय घेवन वयतलो. सारकें? हां. This type of Bible. This is the translation of AMP, Amplified Version. This is the detail you get in deep explanation. You will get it. You can find it on the Google also if you want. This is for the deeper understanding. Amplified. So ते translation आमकां कित्याक जाय? खोलायेन सोजमोवपाक. पूण सदां देवाचें उतर एकूच. समजता? उतर तेंच. पूण आमकां जेन्ना खोलायेन जेन्ना आमकां सोजमोंक जाय, पूण सगळ्यान बरें रेवलेशन आमकां दिवपी कोण जाणा? पवित्र आत्मा. पूण आमी तेज्या उतराक तेज्या आवाजाक आमी सेन्सिटीव रावोंक जाय. सेन्सिटीव? एक सारकी कितें म्हणटा? सारकी चोत्रायेन सारकी तेच्या उतराक आमी एटेन्शन दिवंक जाय. चोत्रायेन एटेंटीव आसोंक जाय. तो उलयत आसता, कितें जाय न्हू तितलेंय तो सांगता. पूण फकत म्हजेर हांव तेज्या उतराक कान दितां, ओ दुसऱ्या खबरांक हांव कान दितां. तुमी केन्नाय पळयलां? ज्या Okay, but now we have, so we are starting now the journey, no? Nah, that is your old. Old things are passed away, all things are become new. Okay, let's go there. 2 Corinthians 5:17. Okay.
Therefore, see, therefore, if any man be in Christ. Are you in Christ? Are we all in Christ? Okay. कितें म्हणटा हिंगा सर? Therefore, if any man be in Christ. आमी सगळीं येतात तातून? आमी सगळीं जेजू क्रिस्ता भितर आसात? जेजू आमचे सोवे आहा? We are in Christ Jesus. He is a new creature. The one who is in Christ, they are a new creature. Are you a new creature now? Yes. All things will pass away. Behold, some things are become new. Okay. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Some of the old things are passed away. Some of the old things are still there. Behold, one day it will become new. Behold. Okay. Let's read it again. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Some of the old things are passed away. Some of the old things are still there. That's why all of the time I have to consider my old. Am I in Christ Jesus? So what is passed away? Old things are passed away. Behold, all things are become new. So do I have to consider any of my old now? Because it is already passed away. Let's go AMP. Therefore, if anyone is in Christ, that is grafted. So when I am in Christ Jesus, I am grafted in. So if I am not grafted in him, I cannot say that I am in Christ Jesus. तेका लागून जेजू म्हणटा, तुम्ही जेजू जेजू तुमच्या तोंडान म्हणटेली, पण तुमची काळजां म्हजे सवे जायतीं पयस आसात. म्हणोंक ना जेजून? तुम्ही म्हाका तोंडान जेजू जेजू म्हणशात, पण तुमची काळजां म्हजे सवे जायतीं पयस आसात. सो तोंडान आमच्यांनी जेजू जेजू म्हणोंक जायना. मुगे जेजू मुझ पासत मेलो आयकोंक ना? पूण मातशी भिरांत येयली, सोयतानाक रीक दिलो जिवितान, खंय गेलो जेजू आतां? ग्राफ्टेड जे कितें आसता ते पुतून यो वस जाता ना. सो वेन आय एम ग्राफ्टेड इन जीसस, joined to him by what? Faith, which you will not see. तूं हें सोत मानताय फकत भावार्थान. तेका लागून भावार्थ कसो वाडटलो? देवाचें उतर आयकॉनांनी आयकॉन. म्हज्यान म्हणोंक जायना हांव सोत मानता जेजू कुर्सार मेला म्हणून म्हाका भावार्थ आहा. उतर देवाचें जेजूचें आयकॉन तर म्हजो भावार्थ वाडटा. ती जावन आसा सारकी देवाचो. दॅट इज द वे ऑफ गॉड्स वर्ड, हाव इट वर्क्स. म्हाजो भावार्थ वाडटा देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन. फकत तर कोण म्हणटा जेजू कुर्सार मेला तूं जाणाय? वय हांव जाणा. तेका लागून म्हाका भावार्थ आहा. तेका लागून भावार्थ आहा. देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन भावार्थ वाडटा. आयकॉन आनी आयकॉन. आमी कन्फ्यूज जावंक जायना. फकत हांव सोत मानता जेजूचेर म्हणून म्हाजो भावार्थ वाडना. सोयतानूय सोत मानता जेजूचेर. सोयतानूय सोत मानता जेजूक, पूण तो उतर आयकता. ज्या जाग्यार देवाचें उतर पोरगोट जाता तो धांव मारता. देवाचें उतर तेच्यान आयकोंक जायना. जेन्ना तो जेजूक नाडपाक येयलो अरण्यांत आनी म्हणटा तो 3 फावटी म्हणटा तूं देवाचो पूत जाल्यार फातर आहा तो उंडो कर म्हणटा, आनी तूं देवाचो पूत जाल्यार वयर सावन सकयल उडी मार म्हणटा, तूं देवाचो पूत जाल्यार आपणा फुड्यान मानपाक वय म्हणटा. म्हणना म्हणटा न्हू. कितले फावटी येता? 3 फावटी. पूण जेन्ना 3य फावटी जेन्ना जेजू म्हणटा बरयलेलें आसा बरयलेलें आसा बरयलेलें आसा, धांव मारून गेलो म्हणटा. केन्ना गेलो तो? जेन्ना देवाचें उतर जेजू उलयलो तेन्ना तो पळोवन गेलो. सो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकत आनी आयकत रावत, उलयत आनी उलयत रावत, सोयतान रावतलो ना. जाता रावंक सोयतानाक ना. धांव मारून वयता तो. तेका लागून देवाचें उतर आयकत आनी आयकत, उलयत आनी उलयत आमी रावंक जाय. ओके ओके, गुड क्वेश्चन्स यू हॅव. प्रेज गॉड. सारकें. ओके, या पयलीं या एंड देन वील गो. तुमकां जेम येता? कोणाक जेम येता? मातशें कंटिन्यू करया.
सगलीं जागी हां? भूक लागल्या? आयज आमकां इवनिंग स्नॅक्स लेट जाला न्हू, सो मातशें बसोया. रेडी आहा तुमी? कोण रेडी आहा ती हालेलुया म्हणात. प्रेज गॉड. सगलीं रेडी आहा. तूं रेडी आहा? तेका विचारया न्हू. तूं रेडी आहा? मातशी या? ओके. Therefore, if anyone is in Christ, that is grafted in, joined to him by faith in him as a savior, he is a new creature. Simply I cannot say I am in Christ Jesus. कित्याक book of Romans आमी कितें पळयता? A person can be in Christ Jesus and live after the flesh. A person can be in Christ Jesus and live after the Spirit. So हांव जेजू भितर आहा म्हणून इम्पॉर्टंट ना, खरें ना, नॉट नेसेसरी की हांव कुडीन जियेना. हांव म्हणूंक शकता आय एम इन क्रायस्ट जीसस आनी तरी हांव जियेता कुडीन. समजता? कितलें समजलें तुमकां हांव कितें म्हणटा? एक मनीस म्हणटा आय एम इन क्रायस्ट जीसस. समजलें? पूण हिंदी मरे जरुरी ना. म्हणजे कितें कोंकणीन? नॉट नेसेसरी. गरज अशी ना की एक मनीस म्हणटा हांव जेजू क्रिस्तान हा, पूण मनीस तो क्रिस्तानूच जियेता वो आत्म्यानूच जियेता. A person can be, okay, you understand, okay? A person can be in Christ Jesus and walk after the flesh. A person can be in Christ Jesus and walk after the Spirit. But God called us, if we are in Christ Jesus, we are supposed to walk after the Spirit and not after the flesh. Understanding? Agreed? So a person, therefore, if anyone is in Christ, it is not necessary that that person is living in the Spirit. It can be flesh. But if you are grafted in, joined to Him, by faith in Him as a Savior, He is a new creature. If I am not grafted in Him, if I am not joined to Him, if I don't have faith in Him as a Savior, I am not a new creature. समजता तुका? Understanding, no? Suppose तर हांव म्हणटा हांव जेजू सोवे हां, पूण हांव तेच्या भितर रिगोन ना, तेका हांव जॉयंट ना, आनी भावार्थान हांव फेथ इन हीम एज अ सेवियर, भावार्थान हांव म्हणना तो एक सोडवणदार, म्हज्यान म्हणूं येता हांव एक नेवी रोचणा. न्यू क्रिचर म्हणजे एक नेवी रोचणा. म्हज्यान म्हणूं येता इफ आय एम नॉट ग्राफ्टेड इन हीम. समजता? यू कॅन बी इन क्रायस्ट जीसस, बट इट इज नॉट नेसेसरी दॅट यू आर वॉकिंग आफ्टर द स्पिरीट. कोण जेजूक स्वत मानता ती कुडीन जियेनान, भिरांतेन बरोनान, घाबरणी जायना, पातकान जियेनान, रागाक येवकार दिना तेंच्या जिवितान, आनी तो मनीस इन क्रायस्ट जीसस आसोंक जाता. बट इफ यू वॉक आफ्टर द स्पिरीट, यू डोंट डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स बिकॉज द स्पिरीट इज टेकिंग केअर ऑफ यू. समजता? ही इज अ न्यू क्रिचर. न्यू क्रिचर म्हणजे कितें? नवी रचना म्हणजे कितें? पुनर्जीवन जालोलो, renewed by the Holy Spirit. पवित्र आत्म्या सोवे renewed. नवसोरणी जालोलो. नवसोरणी. ओके. ही इज अ न्यू क्रिचर म्हणजे पुनर्जीवन जालोलो. जेन्ना तूं नवी रचना आसता, तूं जाताय पुनर्जीवन जालोलो आनी तुजें नवसोरणी जाता पवित्र आत्म्या उदेशी. आमची नवसोरणी कशी जाता? पवित्र आत्म्या उदेशी. The old things, पोन्ने सगळे, the previous moral and spiritual condition, म्हजो previous spiritual condition सारको ना. हे सगळे तुजे पोन्ने जे condition, moral and spiritual condition, Holy Spirit, the old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, go down. Behold, new things have come because spiritually awakening brings a new life. You become spiritually awake. Because all things are passed away. पोन्ने कितें आहा तें सगळें सोरोन गेले. Now you are a new creature. तूं जावन आसा एक नवी रचना. तुजो पुनर्जीवंत जाला, you are reborn, आनी तुजे मनाची नवसोरणी जाल्या. समजता? हे भाशेन. तुजे क्वेश्चन आसलेलो कितें तरी न्हू ब्रदर? ओके. गो मॅथ्यू 4.
द टेम्पटेशन ऑफ जीसस. गो केजेवी. जेजू टेम्पटेशनां येयली, सो आमकां येवची ना न्हू, येवची ना न्हू आमकां. जेजूक येयल्या पुरो, आमकां येतली. जेजूक येयल्या न्हू पुरो न्हू. जेजून टेम्पटेशनां घेतली न्हू सगळीं, आमकां येवची ना. जेजूक टेम्पटेशन येयलें पूण आमकां येनासतना रावतली, येतलीच. ओके. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he has fasted 40 days and 40 nights, fast here. Go up. Okay, when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. भूक लागली जेजूक. जेजू 40 दीस उपास केलो. 40 दीस 40 राती जेजून उपास केलो. तुम्ही करतात आता? ओके, जेजून 40 दीस 40 राती उपास केलो आणि आता तेका भूक लागली. आफ्टरवर्ड्स ही वॉज हंग्री. So he might be looking out for a food. He was thinking of the food maybe. He was hungered, no? भूक लागलेली न्हू. तू भूक लागता तेन्ना जेवण चिती ना? जेजूनी चितलां आसतलें. जेजू फिग ट्रीक पळोवन असोंक नासलेलो कितें भूक लागलेली म्हणून. सो तेका भूक लागोन आसली. भूक लागोन आसली, लागताली. सो जेजू भूक लागली. And when the tempter, who is the tempter? The devil. When the tempter came to him, he said, if you be the Son of God, command that these stones be made bread. कितें म्हणटा तो? तूं तर देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराक उंडो कर म्हणटा न्हू. आतां जेजून उंडे 5 आसलेले सारके मल्टिप्लाय केले, हजारांनी लोकांची पोट भरलें. सो जेजूक कितें दुबाव आहा तेजेशी जावचें ना म्हणून तें करपाक. जेजूक जाय जाल्यार जेजून तें करून खावंक जायनासलें. पूण ती देवाची वेज, ते भाशेन देव, दॅट इज द वे ऑफ गॉड. हां, आसा देवाची वेज. सो तो जेजू सैतानाच्या उतराक कान दितलो. सैतान तेका आपूण दिता. सैतानाच्या उतराक कान दिवन आयज आमी शिकल्या एवेन कितें केलें? पातकाक फुडो केलो. आतां तर जेजू आपणाक भूक लागला म्हणून सैतानाच्या उतराक कान दीत जाल्यार उंडो खातलो काय पातकान पडटलो? सो जेजू कितें करता ह्या सुवातीचेर? आमी एवी भाशेन जावया काय जेजून केला तें करया? हांगा कितें म्हणटा? एंड वेन द टेम्पटर केम, when the tempter came to him, he said, if you be the Son of God, command that these stones be made bread. Now Jesus is answering. But he answered and said, it is written. Now, is he speaking the scripture now? Did Jesus speaking the scripture? तो फकत बरयलेलें आसा म्हणटा आनी काबार करता. बरयलेलें आसा म्हणल्यार आनी काबार केलें जाल्यार सैतानाचो पावर थिंगासर काबार जातलो आसलो ना. सैतानाचो पावर केन्ना नास जाता? जेन्ना आमी देवाचें बरयलेलें उतर उलयता. कित्याक देवाच्या एका एका उतरान पावर आसा. God's word is living and active and powerful, sharper than the double-edged sword. शिकोंक ना आमी? देवाचें उतर 2 धारेच्या तलवारेकीन धारेचें हा म्हणटा. इतलें देवाच्या उतरान पदवी हा. सो हेका आतां कितें जाय सैतानाक? देवाचें उतर काडपाक. तो चोरी करूंक येता फकत आमच्या जिवितान देवाचें उतरा प्रमाणे आमी पळय जियेता पळय तें काडून व्हरपाक. समजलें? सो आतां कितें म्हणटा हो? ओके, आय वील नॉट गो डीप एक्सप्लेनेशन, वील गो टू दॅट वर्स. वेट, तो आतां म्हणटा मॅन शॅल नॉट, बरयलेलें आसा म्हणटा, आनी मनीस न्हूय फकत उंड्याचेर जियेता पूण मनीस जियेता एवरी वर्ड, सगलें उतर जें देवाच्या तोंडांतल्यान जें भायर सरता त्या उतराचेर. सारकें? हें ओल्ड टेस्टमेंटान बरयलेलें आसलेलें तें जेजू उलयता. बूक सोदूंक वयता बायबल, तो स्क्रोल हाडपाक वयता कितें बरयलेलें आहा म्हणून. काळजान हा बरयलेलें उतर, काळजान हा. तो ल्हानसान देव टेंपलान आसलो म्हणटा म्हणना. 12 वर्साच्या पिरायेचो आसतना सान तो देव टेंपलान हा उतर शिकतालो. सो उतर खंय बरोवन दवरलेलें तेणेन? आपणाच्या काळजान. सो आतां तो म्हणटा मनीस न्हय फकत जियेता उंड्याचेर पूण मनीस जियेता देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेल्या उतरांचेर. करेक्ट? पूण ही उतरां सैतानाक मार घालता चापकांचो. जेन्ना तो उलयताना पडटा तेका मार, पूण लॉज आहा तेका
ना, तोरी येता तो आनी एक पार्ट. गो डावन. देन द डेवल टेक हिम. आमी जायते पाटी न्हू हिंगासर फसता हें शिकोंक. जो क्वेश्चन पळय येयला न्हू, हें फसता आमी. कित्याक आमी म्हणटा सगळीं उतरां देवाच्या तोंडांतल्यान तर भायर सरलेलीं मनशाक जीव दिता, जाल्यार हिंगा सैतान कसो देवाच्या उतर उजार कोता? येयना प्रश्न हो? येता न्हू? Then the devil take him, where is that second question? Then the devil take him up into the holy city and set him on a pinnacle of the temple. हिंगा आतां सैतान तेका घेवन वयता, आमच्या हातीक धरून घेवन वयता. खंय उलयता तो सगलें खंयच्यान उलयता तो? सैतान हातीक धरून भोंवडायता तेका, चल हिंगा या आनी तुका उलयता. पळय हो फातर उलयता, तेच्या मनांतल्यान उलयता. हातीक धरून जेजू घेवन गेलो तो? ना, खुंयसान उलयता? मनांतल्यान. कितले फाटी आमचें मन आमकां वायट खबरो सांगता? ह्यो खबरो खंयच्यो? मनाच्यो काय सैतानाच्यो? ह्यो खबरो कोण जेजूशीन उलयता मनान जेजूच्या? सैतान. And said unto him, if you be the son of God. Same verse he is using which he used it for the first. Yes or no? If you be the son of God, cast yourself down. वयर सान उडी मार म्हणटा. For it is written. आता कोण म्हणटा हे it is written? आता कोण म्हणटा हे it is written? सैतान म्हणटा बरयलेलें आसा न्हू, he shall give his angels charge concerning you. Psalms 91 कितें म्हणटा आमी? देवान आपल्या दुतांक धाडला, तूं जो फातराक पांय आदोळना जावपाक आपल्या दुतांक धाडला तुका उबारून दवरपाक, उखलून दवरपाक न्हू, तुजे पांय आदोळना जावपाक. आतां तो जेजून पयले फाटी कितें म्हणलें? बरयलेलें आसा मनीस फकत जियेना उंड्याचेर, पूण जियेता देवाच्या तोंडांतल्यान आयलेल्या उतरांचेर. आतां ही देवाच्या तोंडांतलीं उतरां न्हू. आय हॅव पूट एंजल्स चार्ज ओवर यू. आपणें देव दुतांक धाडला तुका राखच्याक. ही देवाची उतरां न्हू. पूण आतां सैतान उजार करता देवाचें उतर. सजमोया दर एक पावटी देवाचें उतर जें आमकां आयकोंक येता तें सदांच तें देवाचें उतर पवित्र आत्म्या कडल्यानूच येता म्हणून तुमी सजमो नाका. तुमी सजमो नाका. एवरी वर्ड ऑफ गॉड कम्स बाय द होली स्पिरिट. इट कॅन कम from the devil as well. And how do we know that? This is the evidence. Even devil can quote the scripture to put you in trap. Even सैतान पासून देवाचे उतर उजार करता तुका फसोवपाक. एक्झाम्पल घेवया सजमोंग. देवान सांगलां तुवें भुकेलेल्याक जेवण दिलें, आपणाक दिलें अशें जालें. सजमोया एक्झाम्पल घेवया. सो एक मनीस भुकेलेल्याक जेवण दिवंक वयता. कितें सजमोन? तेका तर हांव दीत जाल्यार म्हाका बेसांव मेवतलें. ही चिंतना कोणाची? ही चिंतना कोणाची? पूण मनीस म्हणटा न्हू जेजून सांगूंक ना दिल्या उपरांत बेसांव तुका म्हणून. पूण आतां हें अशें कितें? जेजून सांगलां तुमी भुकेलेल्याक दीत जाल्यार आपणाक दिलें अशें जालें. सारकें? आतां हो मनीस चिंतना घेवन वयता कसली? म्हाका जाय बेसांवां, चल भुकेलेल्याक जेवण दिवया. सजमता? देवान जेजून म्हणोंक ना हें? सो हें आतां जेजून म्हणलां म्हणून म्हज्यान अशी चिंतना घेवन वसो येता की हांव भुकेलेल्याक जेवण दिता सो दॅट आय वील बी ब्लेस्ड. हांव गरीबाक कितेंय दिता सो दॅट आय वील बिकम रीच. ही कसली चिंतना? ही कसली चिंतना? जोरी तर हांव गरीबाक कितेंय दिता, म्हाजे मनान म्हजो मोटीव आसोंक जाय सो दॅट ही वील ईट समथींग ऑर ही वील ग्रो अप ऑर फॉर हीज बेनिफीट आय एम गिवींग, नॉट बिकॉज गॉड वील ब्लेस मी वीथ मोर. देवान म्हटलां जेजून दियात आनी तुमकां मेवतलें, वत्ता त्या मापान मेवतलें म्हणोंक ना. म्हणोंक ना. लूक 6:38 तुमी दियात आनी त्याच मापान वतो सर तुमकां मेवतलें. आतां हांव दिता तें कितें चिंतून दिता? म्हजें माप भरोन वतोंक जाय म्हणून दिता ओ त्या मनशाची गरज पळोवन हांव दिता? म्हज्या काळजाचें कंडिशन कितें आहा? जोरी तर हांव आशेन दिता, आशा आहा ती कोणाची? देवाची? सैतानाची. सो देवाचें उतर सैतान एके भाशेन उजार करूंक शकता तुका देवाच्या उतरान फसोवपाक. सजमता?
जुदास जेजूक इकलोलो तो कोण? जुदास. जुदासाक निमाण्या वक्तार गमलें आपणें रॉंग केलें म्हणून. ओके, जुदासा कडेन 2 ऑप्शन आसले. एक जेजू कडेन येवन बक्षणे मागपाचें, नाजाल्यार एक वचोन उणेपण म्हणजे गिल्टान वचोन रावपाचें. गिल्टान रावंक जातालें पूण आनी जेजू कडेन येवंक जातालें. पूण जुदासान कितें केलें? गिल्टान रावलो, सैतानान चान्स घेतलो आनी जीव घात तेज्या जिवाचो जालो. जालो ना? पूण तेका सोजमणी येयलेली ताणें रॉंग केला म्हणून. सो सोजमणी येयली तेका रॉंग केला म्हणून एक्शन ताणें सारकें घेतलें सोजमणी येयल्या उपरांत. सो देवाच्या उतराची सोजमणी जेजूक खबर नासली सामसान कितें बरयलेलें आहा तें. पूण जोरी तोर आतां हो स्क्रिप्चर जेजू दिता खरो, बरयलेलें आसा म्हणटा खरो, पूण तेजो मोटीव कितें आहा? तूं म्हाका खालतो जा आनी तुज्या जिविताची चाई म्हज्या हातीन दी. आदामान येवेन दिल्या पळय ते भशेन. सो आतां जेजूच्यान म्हणो येता, हो साम्स 91 उलयता, हे देवाचें उतर गाय, चल तेजें आयकोया आनी वयर उडी मारया आनी पळोवया एंजल चुकलता जाल्यार. केलें जेजून? ना. कित्याक जेजूक खबर आहा वो दुस्मानाचो ताळो. सो हिंगा आमी फसचे न्हू. हिंगा सैतान म्हणटा बरयलेलें आसा न्हू, ही शॅल गिव हीज एंजल्स चार्ज कन्सर्निंग यू एंड इन देयर हँड्स दे शॅल bear thee up lest at any time you dash your foot against a stone. तुजो पांय एक फातराक आदळचो ना. कित्याक देवान बरयलेलें आसा न्हू. तूं तर म्हणटाय सुरवातेक बरयलेलें आसा मनीस जियेना फकत उंड्याचेर पूण देवाच्या उतराचेर जियेता. आतां हेंय बरयलेलें आसा. सो तूं मार उडी. जेजून मारूंक जायनासलेली? मारूंक जाताली. पूण तेका गमलें की देव अशें केन्नाच आपणाक कंडिशनान घालचो ना. देवाचें उतर देव नाका आपणें एंजल्स घातल्या म्हणून. सो उडी मार म्हणटलो. आतां आमकां तर वयर सावन उडी मारया आमी आनी पळोवया एंजल्स आहा ना ती. इट मिन्स वॉट? आय एम पुटींग माय गॉड टू टेस्ट. सो हें आतां सैतान म्हणटा म्हणून आमी म्हणोंक जायना. देवाचें उतर जिवीत आनी मरण म्हजे जिबेर आहा. देवान म्हणोंक ना फकत जिवीत आहा. सो देवाच्या उतरांतल्यान एक तर हांव जिवीत अणभवूंक शकता, नाजाल्यार एक मरण अणभवूंक शकता देवाच्या उतरांतल्यान. समजता? तेका लागून देवाच्या उतराची सोजमणी म्हाका आसची रायट वेन भोव गरजेचें. हिंगा सैतान तें म्हणटा म्हणून जेजून करूंक जाय आसलें अशें ना. एक देवाचें उतारूच, पूण कोणाच्या तोंडांतल्यान आयलें? सैतानाच्या. सो सैतान सांगता म्हणून जेजून आयकोपाचें. अंडरस्टूड? दीस इज इट. गो डावन द थर्ड थिंग एंड देन वील फिनिश नो. We'll see, no. Now 2 times it happened. Did he left him? No, he came one more time. So every time when he comes in my life, I have to speak the word of God again and again, again and again. काल म्हणलेलें न्हू पुरो. आयजूय तें टेम्पटेशन. काल म्हणलां पावोन जालें. काल जेयल्यार आयज जेयना आमी. आयज वयल्यार सुबेज जेयतली भूक लागत जाल्यार. जेवची ना? दनपारां बरी जेयलें तुमी चिकनान म्हणून आयकलां हांवें. म्हाका दवरलां लावून आयिल्लेशें. Praise God. Okay. Jesus said unto him, it is written, it is written, it is written, it is written again. सोडलो तेका एके पाटीन परत्यान सांगता तो आनी एक पाटी बरयता, thou shalt not tempt Lord thy God. Again the devil take him up into an exceeding high mountain. तिसरे पाटीक पळय तो कसो येता तो. तेका लॉज ना. तेका लॉज ना. तो बोगोर येता. ही इज शेमलेस. बट वेन आय कंटिन्युअली स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, ही कॅनॉट स्टँड बिफोर यू. इफ यू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, इफ यू कमांड हिम, इफ यू रेजिस्ट हिम बाय सबमिटिंग योर सेल्फ टू गॉड. अंडरस्टँडिंग? Again the devil take him up into an exceedingly high mountain and go down. Mountain and show him all the kingdoms of the world and the glory. आता तेका सगळें तो राज्य दाखयता. समजता? सगळें राज्य दाखयता संसाराचें. संसार कोणे रचला? कोणे घडला संसार? देवान घडला. In the beginning God created heaven and earth. Who created this everything? देवान घडला. देवान कोणाक दोनीपण दिलेलें? मनशाचेर. जेन्ना जेजू आयलो, जे शेणलेलें दोनीपण सैतानाच्या हातीन जी आमच्या जिविताची चाई आसलेली दोनीपणाची, ती तो घेता तेजे कडल्यान तेका हारोवन आनी ती आमकां पुतून दिल्या.
ती येवजण देवाची आसली, अजूनही जाऊन आसली. आता तो 40 दीस उपास करून, 40 दीस आणि 40 राती उपास करून, आता तो आपणाचे कार्य जे देवान जे ताका करपाक धाडलां, तो आता ते सुरू करपाच्या एजीचेर, म्हणजे ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट इट. आता हो ताका टेम्प्ट करूंक येता. आता ह्या टेम्पटेशनान जेन्ना जेजू पास जाता, जेजू सगळें बरें केलें म्हणटा. इन Acts 10:38 आमी पळयता, when Jesus was anointed by the power of the Holy Ghost and the power from above, he went on doing good. समजता? सो आता हे तेजे टेम्पटेशन, टेस्टिंग चलता जेजूचे. एक पाटी येयलो, 2 पाटी येयलो, आता तो पुतून येता आनी म्हणटा हे सगळे तुका दिता म्हणटा संवसाराचे, एंड द ग्लोरी ऑफ देम म्हणटा, सगळे महिमा हे सगळे तुका दिता. सैतानान दिवंक जाय तेका? सैतानान दिवंक जाय जेजूक? हां. सो जेजू जाणा न्हू आपूण कोण तो, सारकें? आता तुका खबर आहा न्हू तूं मेल ऑर फिमेल. सो जेजू जाणा आपणाची आयडेंटिटी. कोणी येता आनी तुका म्हणटा तूं मेल, तूं स्वत मानतेले ना, बिकॉज यू नो युअर आयडेंटिटी. नो, इन द सेम वे जीसस न्यू हू ही वॉज. सो Satan doesn't have to come and show him who he was. Satan doesn't have to come to him and quote the scripture from the Old Testament. It is also written this and that. Jesus know who he was. Jesus know his Father. Jesus knows the word of God which is written in his heart. So no matter who comes and tempt him, he will speak the word of God. In the same way, आयज तुवें आनी हांवेंनूय देवाचें उतर उलयत रावंक जाय. And said unto him, all these things will I give you. तेणें दिवंक जाय हें जेजूक? If you will fall down and worship me. पळय तेचें पळय कशें कशें येता तो. हां, मागीर जेजू कितें म्हणटा? 10th verse. Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written. आता तो तेका, तुम्ही जाणा, तुम्ही रोप सुकत घालतना हे झटकना, हे मारिनान झोडपिता म्हणटा पळय, अशें हे भाशेन जेजू तेका एके भाशेन उतरांतल्यान झोडपिता. आमी तेका झोडपूंक जाय. बरे भाशेन ताका बटर लावन पॉलिश लावन तो वचपाचो ना, तो बिराड करूनच रावतलो आमच्या कुडीन, आमच्या जिवितान भायर सरचो ना तो. सो ताका आमी जोडपून घालूंक जाय. कसो? देवाच्या उतरान. जेजू तर म्हणटा बरयलेलें आसा, बरयलेलें आसा, आनी देवाच्या उतर उलयता, जाल्यार आमी कितले पाटी उलोवंक फावो? ओन्ली 3 times? कंटिन्यू. Get thee hence, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. समजलें? सो तुमच्या जिवितान केदें व्हडलें तुफान येवं, कसलें व्हडलें संकोश्ट येवं, कसलें व्हडलें अदृश्ट येवं, तुमी उलयतलीं जेजूच्या गायांनी हांव बरी जालीं. माय आयकलें? जेन्ना दुयेंस येता, कितें येता, जेजूच्या गायांनी हांव बरी जातली. हां, जाली. जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली. जेन्ना कसले हुस्के येता तेन्ना म्हणटली कितें तूं? जेजू जावन आसा म्हजी शांती. सो जेजूची शांती तर तुज्या सवे आसा. हुस्क्या खोतीक जिवितान तुज्या आनीक सोय आहा ना, पूण तुवें उलोवंक जाय, म्हज्या काळजान हा जेजूची शांती. जेन्ना तूं हें उलयतली हुस्क्या खोतीक तुज्या काळजान आनीक जागो ना, पूण हांवें उतर उलोवंक जाय, उलोवंक जाय. उलयतली तुमी आयच्यान देवाचें उतर आर्गां जेजूक. ओके. सो फाल्यांच्यान आमचें हिंगा लास्ट डे न्हू. सो होल डे आमकां हाफ डे पासून आमकां सेशन आसतलें टील लंच. सो मागीर तुमी जेन्ना तुमच्या घरा वयतलीं तुमकां कोणाकूय उतरान आनीक कंटिन्यू जावंक जाय. फाल्यां आख्खो दीस आमचो रेतीर हा नावेली झाकणीबान. ना फाल्यांच्यान टील संडे. सो फाल्यां फ्रायडे एंड सॅटरडे सकाळची 10 ते 5 आनी आयतारा सकाळची 11 ते 4 ह्या संडे. ओके. आनी हेच्या फुडें मागीर सदांच आसतलो 10 ते 5. समजलें? सो तुमकां कोणाक येवंक जाय ओ तुमची कोण फॅमिली आहा जी मारगांव लागीं रावता, जी नावेली नुवें कोणीय लागीं रावता, तुमी एकामेकाक सांगचें. कित्याक हिंगासर आमी आख्ख्या म्हयन्यांतल्यान एक पाटी रावता न्हू. थिंगासर एवरी वीक जाता, फ्रायडे टू संडे, फ्रायडे सॅटरडे संडे. कोण त्या एरियाक लागीं रावता, नुव्या मारगांव कोण रावता,
तुमी येवंक जाता आनी तुमच्या जिवितांत तुमकां देवाच्या उतरान कंटिन्यू करूंक जाय. तुमी सदांच तुमकां येवकार देवाचें उतर शिकोंक. जेवण बीन सगलें हिंगा कशें दिता तेच भशेन जेवण बीन सगलें आहा. जेवण आहा, उदक आहा, सगलें आहा, वॉशरुम्स आहा, सगलें आहा. फकत तुमी येवचें, देवाच्या उतरान तुमी वाडचें आनी तुमी चडचें. जितली तुमी वाडटलीं चडटलीं देवाच्या उतरान तितली तुमची सुटका जाता आनी सैतानाक तुमच्या जिविताचेर कसलोच अधिकार आनीक उरोना. समजता? तुमकां कितें प्रश्न आहा, कितें आहा, तुमचे नंबर्स तुमी दिल्या, नंबर्स वॉट्सॅप नंबर्स तुमचे तुमी दिल्या न्हू. त्या वॉट्सॅप नंबराचेर तुमकां अपडेट्स तुमचे आमचे कितें अपकमींग डेट्स आहा, कितें आहा, तुमच्या फोनाचेर तुमकां येतले. सो तुमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांक शेजाऱ्यांक सगल्यांक तुमी सांगात देवाचें उतर. म्हयन्या हिंगा आसतलोच आमचो डेटी. आतां फाल्यां म्हणल्यार एनावन्स जातल्यो, पूण सद्याक फ्रायडे टू संडे. फाल्यां शरण एनावन्स करतले न्हू डेट्स बिफोर दे गो. सो फ्रायडे टू सॅटर्डे, पूण एवरी वीक जाकनिबान नावेली आसतले. ड्रामापूर न्हू तें म्हणटा थिंगासर, वय न्हू? करेक्ट न्हू? करेक्ट वर्ड न्हू? बिकॉज समबडी सेड इट्स ड्रामापूर. फुडें पडटा. ओके. सो तुमकां येवकार जेजूच्या नांवान. उतर शिकोंक आमी खंयी पावतात न्हू. नावेली इट सेज, या नावेली. ओके. सो शॅल वी डू द क्लोजिंग? कोण तरी क्लोजिंग प्रेयर करूंक खोशी आहा कोणाक? यू वॉन्ट टू डू ब्रदर क्लोजिंग प्रेयर? कम 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 न्हू. थिंगा रावन कर, हिंगा कर, कांय ना. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बापा मोगाळा, तुज्या उतरान तुवें संवसार आकारून हाडलो आनी तुज्या उतरानूच सगळें आमच्या हातांत पडोशें केलें. तुज्या पुता वरवीं तुवें आमच्या जिवितान आसलेलो काळोख पयस करूंक, फातकाचो भार आमच्या वेलो उबारूंक तुवें तुज्या पुताक मोपून दिलो. आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन आमचें जिवीत फुडें निटायर चलूंक तुवें पवित्र आत्मा आमकां दिलो. अशें तुज्या आपुरबायेच्या मनशाक, तुज्या आपुरबायेच्याक तुवें सगळे वाटांनी ग्रेस केलो. तर बापा, आयज ह्या वेळार तुका दिन वाजता आनी अर्गां दिता ह्या सगल्या भाव भयणां खातीर, आमकां हांगा तुज्या उतराचेर नियाळ करतल्यां खातीर, आनीक हांगा किचनांत वावर करतल्या आनी ह्या घराची राखण करूंक वावुरतल्यां खातीर तुका दिन वाजता. आनी सगल्या तुज्या बरेपणां खातीर दिन वासून तुका अर्गां आनी दिन वाजता. बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र